सुट्टी मागिल्ली आसा हांवें तांची सुट्टी मंजूर केल्ली आसा. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. स्पीकर सर, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक लक्षात दवरा. एक मिनिट नो स्पीकर सर. अरे विरोधी पक्ष नेते एक लक्षात दवरा. आज क्वेश्चन नंबर जावं तुवें आज हो इश्यू घेवपा लायिल्लो. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. क्वेश्चन नंबर जावं दिस इज ऑन मणिपूर. आज मुख्यमंत्री इज ऑल्सो वेअरिंग ब्लॅक. आमचे सुभाष जे मंत्री इज ऑल्सो वेअरिंग ब्लॅक. आमचे रिजनल बाब ब्लॅक. आता स्पीकर सर हो इश्यू तुवें आज काडपा लायिल्लो आनी हो इश्यू तूं कित्याक घेना? बसून घ्या पहिले. अरे स्पीकर सर हो इश्यू बसून घ्या पहिले. सांगचे मातशें तुवें रुलींग दिचे. सांगता सांग ताजेर रुलींग दी. रुलींग घ्या न्ही. सगळे बसून घेयात. पहिले क्वेश्चन वर जावं दी. ज्या वेळाचेर तुमचो मुद्दो कितें रेज करपाक जाय तो प्रायव्हेट मेंबर रेजिडन्सच्या पयलीं तुम्ही करू शकता. Yes. Start question number 1. Speaker sir. Start question number 1. Oh, एक important मुद्दो. No. Speaker sir. हांवें सांगला तुमकां. We have to raise whatever business is there as per the business rule. Speaker sir. जो businessaचो rule हा. We have whatever is been given to us. एजेर एजेंडा ना जो विरोधी पक्ष नेते स्पीकर सर ना युरी आलेमा सांगता तुमकां की तुमचो मुद्दो बसून घ्यात. सांग. स्पीकर उबा मरे बस मरे. तुमचो मुद्दो मांडपाक हरकत ना पण तो केन्ना पहिले क्वेश्चन वर कंप्लीट जावं दी. क्वेश्चन वर दी. स्टार्ट क्वेश्न नंबर 1. बिझनेसा कित्याक ना? बिझनेसाक तू जायना तू घेत म्हणलो ना लिस्टेड ना. This is the only time you have to take it, Speaker sir. Speaker sir, हे resolution तू घेत म्हणलो listed ना. Business listed ना. Speaker sir, बिझनेसाक घायला. आमका फॉयरा वयले डिस्कस करपाक त्या वेळार सांगलेले फ्रायडे दिसा काड म्हणून. आना फ्रायडे एज पर तुवें सांगलेलें आम फॉयरांक गेल्ले. दॅट टाइम यू टोल्ड अस टू रेज इट ऑन फ्रायडे. विरोधी पक्ष सो स्पीकर सर युरी आलेमाव तुमकां स्पीकर सर एक तुमचो मुद्दो आसा न्ही क्वेश्चन वर जावं दी. जाले उपरांत हांव तुमचो मुद्दो तुम्ही हाजे रेजोल्युशनाच्या पयलीं मांडू शकता. तू एक्सेप्ट करतो मरे स्पीकर सर. एक्सेप्ट करतलो न्हू चेंजीस करतलो. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. क्रूज सिल्वा. स्पीकर सर सिल्वा विचार वयता नाल्यार कसा. अरे स्पीकर सर हो कितें रे हो एक इम्पॉर्टंट इश्यू मरे. विचारपाचें ना कसा तुम्ही विचारपाचें ना. स्पीकर सर तू आयज घायला बिझनेसाचे घायला विचारपाचें ना. हा तुका विचारपाचें ना मुद्दो. तू सांगलेलें घातून म्हणून घायला. स्पीकर सर. स्पीकर सर हो एक इम्पॉर्टंट इश्यू आमकां हेजेर तुगेलें रुलींग जाय. क्वेश्चन नंबर 2. श्री दिगंबर कामत. दोन गेलो क्वेश्चन गेलो. स्पीकर सर आमकां हेजेर तुवें एक रुलींग दिचें. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. स्पीकर सर. मिस्टर दिगंबर श्री दिगंबर कामत. Start question number. नाही म्हण कॉल आउट केला. एक मिनिट I may be permitted. गिरा रे मागे केला. क्रूज सिल्वा. 1A. Speaker sir, answer is uploaded in the computer. Speaker sir, with mining industry that was on decline, tourism has become the mainstream of Goan economy. With 16.44 GDP share, tourism is booming in Goa, but it is also noticed that large part of the revenue is not been collected by the government due to the presence of unregistered entities operating various services in this sector. A joint question was to know what is the extent of unregistered tourism activities in the last 5 years. What action has been taken to minimize this? As per the answer, Honorable Minister has provided a 155 pages report prepared by KPMG consultant in 2020 on coping with COVID, survival and revival of Goan tourism industry. Speaker sir, this report is actually to study how COVID affected the tourism industry of Goa starting in April 2020. Notwithstanding with that, the report says that high percentage of 43% of business in tourism in Goa is unregistered. This report also suggests some restructuring measures such as crackdown on illegal activities.
It is highly surprising and shocking that the report has estimated that 59% hotels are unregistered. Other माननीय accommodations, सदस्य क्रुज सिल्वा प्रश्न विचारणे प्रश्न तुझे प्रश्न किती थोडं तुका figure उत्तर थोडं उत्तर figure दिता. उत्तर दिल्ले आसा Accommodation 99% are unregistered. Among category A hotels, 16 are unregistered. Holiday home flat numbering 6,000, 100% unregistered. My बाप first, कृषी my लोहा first, my first question is तुझा whether, प्रश्न किती my first question is whether the recommendation and action plan suggested by this KPMG report is being followed by department, in particular whether suggestion made for the unregistered unit has been implemented. स्पीकर सर शेवटी प्रश्न लास्ट कितें तुजो लास्ट प्रश्न कितें विचारपाचें कितें Recommendation, ही recommendation दिल्ली ती घेतलाय सजेशन घेतली ती हे केलाय. स्पीकर सर केपीएमजीन एक जो रिपोर्ट केलो एज अ स्टेट लेवल मॅनेजमेंट युनिट ऑफ जीटीडीसी द रिपोर्ट वॉज मेड कीपिंग इन माइंड द टाइम वेन कोविड वॉज देर कोविडाच्या वेळार टुरिझम भगप्प आले सगळे देशभर न्ही जगभर इट वॉज अ पॅन्डेमीक अँड फॉर वीच आवर मेन स्टेज जशें क्रूज बाबान म्हणलां टुरिझम normally contributes to about 16.43% to the GDP and is roughly 35% of the estimated employment scenario for Goa. So miningaच्या मागीर tourism has been the mainstay and ताज्या खातीर ताका कशें सांबाळप हो एक important issue आशिल्लो. पयलो म्हणल्यार KPMGन जो report केलो was just a referral report. This referral report made a study on the impact of COVID and at the same time they came with a lot of suggestions. वो सजेशन करता आसतना केपीएमजीन वो प्रो बोनो केल्लो इट वॉज नॉट समथिंग विच वॉज अ डॉक्युमेंटेड थिंग विच वॉज आस्क्ड बट इट वॉज अ गुड रिफरल रिपोर्ट फॉर अस टू लुक एट इट स्पीकर सर पयर बा विजय सरदेसाय टॉपिक कट्टकर इट केम टू हायलाइट that this report was there but effectively for the last 1.5 years we had already started working in the same line and direction of what KPMG had submitted. So एक म्हणल्यार स्पीकर सर as a tourism destination whatever is required to be done in terms of ensuring the illegalities बाकीच्यो सगळ्यो ह्यो सगळ्यो एक वर्स आमी गजाल्यो पळयत आयल्ल्यो आसात. पयली गजाल म्हणल्यार तुवें इलिगॅलिटीजची सांगल्या इलिगॅलिटी स्पीकर सर आमकां एक दीस फिगर आयलो बाब सेराफीन कोता प्रेसिडेंट ऑफ स्मॉल हॉटेल असोसिएशनाचो 11,562 हॉटेल्स आर इलिगल म्हणून. आतां हॉटेल्स म्हणजे वी वेर सरप्रायज कित्याक रेजिस्टर्ड हॉटेल्स ओनली 3,400 ताजो समज फिगर पळयलो जाल्यार इट वॉज क्वायट एस्ट्रोनॉमिकल. सो वी वेंट आय कॉल्ड हिम and I invited him and we spoke. He said this is a referral figure, I don't have a detailed figure, but this is a roughly a figure which is in the market ki illegal asa. Then जातक स्पीकर सर we started getting into the intricacy of understanding where it is. पहिले सुवातेर illegal hotels खंय आसा त्या वाड्या वाड्याचेर where panchayats also can help, everybody can help. We started doing our drives. Illegality कितली आसा ती आमी physically लोकांक धाडून थंय आयडेंटिफाय करपाक लायले. दुसरे स्पीकर सर we started getting into online platforms. Online platforms have been the mainstay of booking hotels now. आता unfortunately कितें जालें इतली वर्सां online जे OTAs आसात they themselves were not registered with the department. And ते जेन्ना registered ना तांच्या अंडर हॉटेलां कितली registered आसा आनी कितली registered ना जो धंदो करता होय प्रश्न आशिल्लो. आमी जेलाक दिलो टास्क आनी ताका सांगलें एवरी वीक 7 डेजान तुमी मिनिमम 25 नॉर्थ 25 साउथ आयडेंटिफाय करून आमकां दाखोवची म्हणून. Where they were supposed to go to online platforms, check the hotels and submit to us the report of how many people have been illegal, how many people have been legal. In the same time, Speaker Sir, आमी online जे OTA platforms म्हणटा तातून Ibibo Group Private Limited, Booking.com, EcoStay LLP, Airbnb आणि Make My Trip ह्या 5 जाणांनी register केलें. Agoda, Expedia, Trip.com, Is My Trip, Yatra.com, TripAdvisor, Travel Velocity, Orbitz, Clear Trip, Goa.app. हे जे OTAs आसात तांणी अजून पर्यंत येवना for which notice has been sent to them. Secondly, roughly about in the north, we had roughly about 188 hotels in the north आणि जवळ 113 in the south. Where in spite of asking to register, they didn't comply, for which we have asked for disconnection of electricity and water with the respective agencies. So ह्यो करून एक डिटरंट करता आसतना स्पीकर सर दुसऱ्या वाटेन आमी ease of doing business वी केलो. ease of doing business आमी 2 ऑगस्ट 2022 आमी काडलो. तातूंत स्पीकर सर मेन कितें जाल्लें गोंयकार जे सी आनी कॅटेगरीन जे मेन कॉन्स्टिट्यूट करतात ते रेजिस्ट्रेशनाक फुडें फाटीं जाताले की आमकां इतलो पेपर वर्क करून जायत ना आमचे कडेन जमत ना म्हणून.
जवळ 25 डॉक्युमेंट आयल्या बगर हॉटेलाचें रजिस्ट्रेशन जायना आशिल्लें आनी तें न जाल्ल्याक इलिगॅलिटी वाडटाली. अंडर ईज ऑफ डुईंग बिझनेस स्पीकर सर, इन ऑगस्ट 2022 हॉटेल रजिस्ट्रेशन आमी स्टार्ट केलें. 25 डॉक्युमेंटा कडल्यान वी केम टू 3 डॉक्युमेंट्स. फक्त ओनरशीप डॉक्युमेंट, GST रजिस्ट्रेशन आनी आधार कार्ड और एनी अदर ID प्रूफ हो दिलो जाल्यार हॉटेलाचें रजिस्ट्रेशन तुका एक्टिविटी तुका आमी NOC दिता. ही NOC दिता म्हणजे बाकीचे डिपार्टमेंटा तुका बायपास करूंक मेळना. वी आर ओनली गिविंग यू NOC फॉर द एक्टिविटी. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पंचायत खंय रिलेवंट आसा तुवें घेवची पडटा एज अ बिझनेस एंटिटी. बट वी हॅव स्टार्टेड दीस पर्टिक्युलर एक्टिविटी आनी म्हाका सांगपाक उमेद जाता स्पीकर सर, विदीन 1 year we have had a growth of roughly about 46% in terms of renewals, 1077% in terms of new, आणि जवळ 3490 जे C आणि D कॅटेगरी आशिल्ली हॉटेलां रजिस्टर्ड ती आज 6299 हॉटेल्स जाली. हातून सोपना, हातून आमकां एक इम्पॉर्टंट आशिल्लें की वी नीडेड टू गिव देम टायम टू एन्श्योर दे कम. द बिगस्ट चॅलेंज टुडे जसो क्रूज बाब म्हणटा इज होमस्टेज. The biggest challenge is second homes which are coming here and not available with anybody but can be available only on OTA platforms. आणि हांवें आज very clearly स्पीकर डायरेक्शन दिल्लें आसा. वर्स जालें, तांकां टायम दिला. आतां इट इज ह्या माध्यमांतल्यान सुद्दां हांव सांगूंक सोदतां, whoever is involved in the business of illegalities either will be fined, कित्याक fine as per circular is close to 1 lakh rupees, and otherwise his electricity water disconnection will take place. ना जाल्यार ताणें ह्या प्लॅटफॉर्मार येवन अंडर ईज ऑफ डुईंग बिझनेस रजिस्टर करचें, जातूंतल्यान तांकांय लिगॅलिटी मेळटा, सरकाराकूय एनावळ मेळटा. हे आमी 3000 आमी फक्त रजिस्ट्रेशन चार्जीस घेवन स्पीकर सर जवळ 82 lakhs आमी वाडयले ओनली ऑन रजिस्ट्रेशन. GST वेगळी. सो रेव्हेन्यू लिकेज आशिल्ली, आमचे कडेन रिकॉर्ड नाशिल्लो, लॅप्सीस आशिल्ले ते मानता आनी ताजेर करेक्शनूय आमी ऑलरेडी सुरवात केल्ली आसा स्पीकर सर. येस क्रूज सिल्वा. स्पीकर सर, आतां म्हाका एक रिप्लाय मेळटा, अनरजिस्टर्ड युनिट थोडे जाण फायन मारल्या. आतां एज पर गोवा रजिस्ट्रेशन ऑफ टुरिझम ट्रेड एक्ट 2019, no person can carry out business of hotel booking unless they are registered with the tourism department. आता online जायते platform booking होतात like OYO. आता are they registered or they are acting illegally? स्पीकर सर तेच सांगलें न्ही, आतां हांवें तेच सांगलें तुका. ऑनलायन परत वाचूं, ऑनलायन प्लॅटफॉर्म जितली आमी आसा 5च आमचे कडेन रजिस्टर्ड आसा. देर इज नो मेकॅनिझम विथ अस एज ऑफ टुडे और एनीबडी to ask them to comply with registration. So we have to act, and for which we have already started. We have sent notices to them to ensure that online तुझे OTAs are registered with us. Only not OTAs. जितली हॉटेलां ही अंडर OTAs आसा तांचे रजिस्ट्रेशन जाय पडटलें. No hotel will be able to display their booking unless they have a registration ID which is generated. And for doing this, to give them the support, we have the EODB, the ease of doing business. आयज पासून म्हणजे अनरजिस्टर्ड आहे तें सील जालें ना, नाल्यार वॉटर कनेक्शन तें डिस्कनेक्ट जालें ना. स्पीकर सर, सावथाक जवळ 113 आसा, नॉर्थाक जवळ 188 आसा. आमी ऑलरेडी नोटीस ऑलरेडी काडली आनी तांकां धाडली बी. इश्यू इज आमचे गोंयकार भावांक थोडो टायम दिवचो हे आमी म्हणून with giving them the comfort zone, we have done it for a year. आता हो comfort zone बंद जाला. आता we will act. Fines also will be levied. Action also will be taken. Electricity also will be discontinued. आणि water also will be discontinued. कित्याक तांकां समज पेट करना जाल्यार पिंच काडपाची गरज आसा. पेट करपाचो टायम सोंपला, पिंच करपाचो टायम सुरू जातलो. थँक्यू. श्री विजय सिलसे. हां Speaker sir. Say Elton Nicosta bill first. No. Oh, joint question. Clubbed question. Okay. Speaker sir, मंत्र्यान म्हणला की tourism department has no mechanism to estimate the loss of revenue. Or report जो आयलो, or report coping with COVID-19 survival and revival of Goa's tourism industry. Or report आयलो 2019. Speaker sir, this report opens up a Pandora's box. Many things have come to light, which Minister himself says that he was not aware. So, Speaker sir, tourism being the mainstay of our economy, and because this report says that almost 43% of all tourism units are without registration, Speaker sir, what is the quantum of loss of revenue that you have suffered from 2019 till date, and how do you intend to recover it?
हे म्हाका मातशें सांगचें स्पीकर सर. स्पीकर सर, लिकेज कॅनॉट बी क्वांटिफायड. पूण जेन्ना इलिगल आसा आनी धंदो केला, डेफिनेटली लॉस हॅज बीन देर टू द गव्हर्मेंट एक्सचेकर दॅट वी हॅव टू एक्सेप्ट. लास्ट 5 वर्सां आमचे कडेन नाशिल्ले. आतां फुडें वता आसतना स्पीकर सर आमी कितें करतात? एक म्हणल्यार जो आत्तां तुमकां सांगलो इज ऑफ डुईंग बिझनेस. सेकंड आमी कितें केलां? वी ऑल्सो नीड टू एनालायज, तूं म्हणटा असो, द टायप ऑफ टुरिस्ट कमिंग, वॉट इज देअर स्पेंड, वेर दे आर सिटींग. हें सगळें करपा खातीर स्पीकर सर वी केम अप विथ टायम. वॉट इज टायम? Time, Speaker Sir, is basically is a tourist information management enterprise which roughly around 29th of December 2022 आम्ही काढली. या टायमाच्या मार्फत जितले टुरिस्ट येतात आणि ज्या हॉटेलांनी रावतात तो डेटा आम्ही कॅप्चर करता. We capture the data of all categories of hotels, A, B, C, D. And to give them that comfort line, Speaker Sir, we have created APIs. So समज तुझा सॉफ्टवेअर असा तो बॅक आमकां मेळटा. समज तुझा सॉफ्टवेअर ना जाल्यार आमी तुका हेल्प करता. समज तुका कंप्युटरूय ना कांयच ना जाल्यार आमी तुज्या कडल्यान स्मार्टफोना कडल्यान ना जाल्यार आमचे RFC कडल्यान वी एन्श्योर दॅट वी आर एबल टू हेल्प यू अँड टेक द डेटा. आता हो डेटा स्पीकर सर एकदा मेळूंक लागलो, वील बी एबल टू एनालायज अ लॉट ऑफ टुरिस्ट कमिंग इन टू गोवा वीच वी डिडंट हॅव इन द पास्ट. स्पीकर सर, एक डॅशबोर्ड टुरिझमाचो आमी ऑलरेडी डेव्हलप केलो. दीस इंटरफेस वी हॅव स्टील नॉट ओपनड अप विथ द हॉटेल्स बिकॉज तितलो तांच्या कडल्यान आमकां अजून सपोर्ट मेळूं ना इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो रजिस्ट्रेशन मेळटा, नंबर्स वता, त्या प्रमाणे आमकां डेटा सारको मेळटलो. हातूंतल्यान स्पीकर सर इनफ्लो ऑफ टुरिस्ट कित्याक येतात, टायम स्पेंड कितलो करता, कंट्री खंयच्या हातूंतल्यान येता, एज ग्रुप्स कितें आसता, इनफ्लो ऑफ टुरिस्ट नॅशनॅलिटीज वायज मेळटले, एज ग्रुप तांचो मेळटलो. हें जालें स्पीकर सर. हें तुजें फुडार. हांव म्हणटा कितें, 2019 तुजो रिपोर्ट आयलो. आज आमी आहात 2023. जो रेव्हेन्यू लॉस जालो तो तुका रिकवर करपाक कितें चान्स आसा काय? बायगॉन्स जाले ते जाले, सोडले. सर, गव्हर्मेंट सादें उत्तर कोंकणीन सांग. स्पीकर सर, सरकार धंद्यान इन्वॉल्व ना, पूण सरकाराच्या हातून गोंयांत जे धंदे इलिगल जाले आनी विच आर ई नॉट रजिस्टर्ड, आज जे येतात ते आमी कंप्लायन्स मागतात. जे आमचे कडेन नाशिल्ले, दॅट इज अ एब्स्ट्रॅक्ट फिगर विच वी एस्टिमेट. जेन्ना आमी GSDP पळयता 12,800 कोटी 16% धरले जाल्यार यू एस्टिमेट टू बी द ओवरऑल रेव्हेन्यू फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. तो समज धरलो आनी आमी कोविड टायम्सा वयल्यान पळयलें जाल्यार वी हॅव बी हॅविंग अ बीग लॉस. तो लॉस मेजर करपाक कांयच यंत्रणा नासता स्पीकर सर. वी हॅव टू एन्श्योर अँड टेक मेजर्स टू स्टॉप इलिगॅलिटीज विच हॅव बीन प्रिव्हेलंट इन द स्टेट इन वेरियस डिफरंट फॉर्म्स, वेदर इन टर्म्स ऑफ होमस्टेज, इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर हॉटेल्स और इन टर्म्स ऑफ बिगर हॉटेल्स नॉर्मली कंप्लाय. सेकंड म्हजो पॉइंटेड सप्लिमेंटरी स्पीकर सर. मंत्री म्हणटा की टुरिझम हो आज आमचो इकॉनॉमीची मेन स्टे आनी हाय क्वॉलिटी आनी हाय स्पेंडींग टुरिस्ट येवपाक जाय. पूण आमी जे रस्त्यार येवन कूक करतात वो आनी कोणाच्या सेकंड होमान येवन रावतात, तांचे खातीर जो आमकां लॉस जाता. फॉर एग्जाम्पल, हांवें तुका गेले खेपे एक सांगलें की एक गेटेड कम्युनिटीन 7 डिफरंट युनिट आहा आनी 7 डिफरंट युनिट 7 डिफरंट रिसॉर्ट म्हणून रजिस्टर केला. स्पीकर सर, आतां GSTचो रूल कितें आहा की तुवें जर 20 लाख रुपया जोडले वर्साक, 20 लाखा परस कमी जाल्यार तुका GST पे करची पडना. सो आतां कितें करता ते, एक्चुअली 7 becomes 1 resort, but they are registering 7 resorts differently. But the email is the same, the address is the same. So basically loss of revenue jata. So आता loss of revenue कोणा खातीर जाता? Is this any anomaly deliberate or is it an oversight? And Speaker sir, was a less loss of revenue जाता हाजे खातीर मॉनिटर करपा खातीर तूं एक डेडिकेटेड सेल घालतलो so that you will monitor the occupancies of registered guest houses. तुवें ईज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणलें पळय, ईज ऑफ डुईंग बिझनेसान तुवें कितें केलें की पंचायतीची NOC काडली. पयलीं गोंयकार पंचायतीची NOC घेतालो, भायलो पंचायतीची NOC घेना. प्रश्न विचारत नाही. सो प्रश्न म्हजो स्पेसिफीक आहा, तूं मॉनिटर करतलो, विल यू पुट अप अ सेल टू मॉनिटर दीस registration of advertising online, who is coming in, what is the data, how much is the GST payment. हे चेक करपा खातीर GST रजिस्ट्रेशन चेक करपा खातीर गेस्ट हाऊसेसांचे तूं कितें गायडलायन्स करतलो, एस्पेशली मल्टिपल युनिट्स इन वन गेटेड कम्युनिटी. स्पीकर सर, पयलें म्हणल्यार ईज ऑफ डुईंग बिझनेसाच्या अंडर जस्ट टू क्लॅरिफाय, पंचायत NOC ना म्हणून आमी खंयच सांगू ना. पंचायत NOC घेवन जातकरूच आमी जी टुरिझमाक दिताले, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची घेवन जातकरूच दिताले, सगळ्यांचे 25 डॉक्युमेंट त्या खातीर. इट वॉज अ डिटरंट टू दी C and T कॅटेगरी, कित्याक बारीक लोक
ते बारीक लोक धंदो चलयतले काय चपलां रयतले काय बाकीचे करतले दे शूड रन अवे फ्रॉम दीस. ताज्या खातीर वी गॉट देम इन द मोड ऑफ ईज ऑफ डुईंग बिझनेस. ईज ऑफ डुईंग बिझनेस पयलें कितें केलां आमी GST registration is compulsory, so automatically he comes in the mode of regulated business. आता स्पीकर सर दोन पार्ट आसा. एक इज रेग्युलेटिंग अ सेल. We have already started. We have taken to my jail. म्हणटलं तुका कच्चा आता jail म्हणटलं. But jail, Goa Electronics is doing a good job, speaker sir, in terms of getting this, capturing data, putting things on a proper platform. Today, with jail, we are able to ask a specialized cell in jail is there, who is only tracking the OTA platforms. OTA platform registered आसा काय ना, OTA platformसाचेर hotels registered आसा काय ना, guest houses registered आसा काय ना. आता प्रॉब्लेम खंय येता स्पीकर सर, ताणें म्हणला तो सारको जेन्युइन इश्यू. एक मनीस 7 कंपनी काडटा, एकूच गेटेड कॉम्प्लेक्सान 7 कंपनीच्या नावार 7 गेस्ट हाऊसेस करता आणि 7 होमस्टेज काडटा. हाका आमकां हे नवे जे आमी कायदे काडटात स्पीकर सर, तातूंत नवे बुद्द्यो वापरून नवे लूप होल्स काडपी मनीस असतात. ताज्या खातीर एखादी मुख्यमंत्र्या कडेन बसून GST कडेन बसून वी वील हॅव टू करेक्ट अँड एन्श्युअर दॅट कंप्लायन्सीस आर डन. बट अ पार्ट ऑफ GST इज इम्पॉर्टंटली टू बी सीन दॅट GST इज टेकन इन. आता तो धंदे 7 कशे करता इफ इज नॉट टेकिंग एनी इन्सेंटिव्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट, but he's running his business in 7 different domains. It is his business perspective. We can't do anything. But in terms of GST, he's trying to incentivize himself through government schemes. That is the time we come in picture to say की एक मनीस 7 कंपनीच्या नावार 7 विलांचेर एकूच जाग्यार ताका काय स्कीम मेळपाक शकना. स्पीकर सर, लास्ट क्वेश्चन. कायदो जाता आणि एक लूप होल पळवाट म्हणून काडटा. आता हातून ही इज नॉट इलिगल बट ही इज इरेग्युलर. Now you will have to find point noted, speaker sir. It's a genuine point. We need to work on this. स्पीकर सर, आता हांव आनी एक विचारता. तुवें 116 hotels, 3 star and above there are 116 number of units which are unregistered and they still operate in Goa. 116 hotelaं येदेशा गोंयान above 3 star. स्पीकर सर, ही आतां हॉटेलां तूं GST रेजिमान एंड कॉम्प्लायन्स विथ गव्हर्मेंट रेग्युलेशनां कशी करतलो आनी तुजी जेल तूं म्हणटा बरें काम करता जाल्यार 2019 ते आतां मेरेन तुका रेव्हेन्यू लॉस जालो तो जेल तुजें रिकवर कशें करतले? तितली कोंकणीन सांग, भाशण नाका. स्पीकर सर, तो जे फिगर सांगता आर बेस्ड ऑन द KPMG सर्वे रिपोर्ट. KPMG कडेन जेन्ना आमी विचारले हे फिगर्स खंयचे, दे देमसेल्स डोंट हॅव डेटा. आनी तांणी म्हाका सांगिल्लें आमी सॅम्पल्स घेतिल्ले 579 लोकांचे फ्रॉम द इंडस्ट्री. They took sample surveys of roughly about 17 associations. सगळी association नावां सांगपाक जाय. सगळी. So you are saying KPMG gave you false figures? KPMG has blacklist KPMG. Blacklist KPMG. सरदेसाय, Because KPMG has given a referral figure. Referral figure, and I stand by it in the floor of the house. It is no data available to support the data that they have given. म्हणून तांकां आतां आमी व्हेरी क्लियरली तांकां नोटीस काडपाक लायल्या की जो तूं डॉक्युमेंट काडटा तो रिफरल जावंक शकना. जो डॉक्युमेंट तूं काडटा ताका तुवें यू शूड हॅव पॉइंटर्स टू सपोर्ट, ना जाल्यार यू कॅनॉट गिवन. तशें कशें तो म्हणटा तशें फिगरूय कशें दिल्या स्पीकर सर. एक मिनिट स्पीकर सर, तशेंच पळोवंक गेले जाल्यार तशेंच फिगर दिल्या तांणी विच एनीबडी वील हॅव स्टार्ट हॅविंग डाउट्स. समज तुवें खंयचो एक घेतलो हॉटेल कॅटेगरी 76, 16% अनरेजिस्टर्ड, 91 टोटल हॉटेल्स म्हणून सांगले. आनी 15 हॉटेलां कमी. एक कॅटेगरीची हॉटेल 5 स्टार जी असता स्पीकर सर 100% आर रजिस्टर्ड विथ टुरिझम डिपार्टमेंट. एकूय ना अशें ना. जेन्ना ताका विचारलो एक कॅटेगरी डेटा जाल्यार दे हॅड अ इश्यू. सो आय एम गेटिंग इन टू द पयशे दिले KPMG? ह्या रिपोर्टाक कांयच पयशे दिवना. कांयच दिवना. आनी कितें KPMG तूं पयशे दिता खंय? स्पीकर सर, पयशे रिकवर कर मरे. If they are giving you false data, take action on KPMG. स्पीकर सर, विजय सरदेसाय बसून घेत. स्पीकर सर, उत्तर जाय तुमकां, उत्तर जाय न्ही. ना स्पीकर सर, एक मिनिट. हांव सादी मागता, तो भाशण दिता. हांव म्हणटा कितें, तुका फॉल्स डेटा दिलो एक एजन्सीन. KPMG म्हणजे हांगाची एजन्सी न्ही, स्कॅन्डिनेवियन एजन्सी. नरेंद्र मोदीची कॅम्पेन ताणी ते तर तुका फॉल्स डेटा दिता, एक्शन घे. म्हजे सोयरे न्ही ते. स्पीकर सर, हांवें सुरवातूच केल्ली की KPMGन जो हो रिपोर्ट दिला पयलो म्हणल्यार काय फीस चार्ज करूना, काय पेमेंट मागुना. They were told to make a study report of coping with COVID-19. इतलोच रिपोर्ट. त्या रिपोर्टान ताणें जे केला और एस्टिमेटेड फिगर्स which they felt were there. Irrespectively, स्पीकर सर, हांवें लास्ट टायम म्हणिल्लें म्हजे कडेन हो रिपोर्ट नाशिल्लो.
report येतकर we have already asked to issue a notice to them ki the basis of putting this analysis together and giving government a figure without with the abstract figure that त्यांनी justify करून सांगते गोवा ताणी टुरिझम आमकां reply बोर्ड दिली. We will talk to आणि them. एम्पावर्ड कमिटी Start question number 2. तांकां श्री दिगंबर कामत. एम्पावर्ड कमिटी स्पीकर सर ह्या सगळ्यो गजाल्यो स्पीकर सर ह्यो चर्चा गजाल्यो ज्यो भरपूर जाल्ली आसा आसा. Start question बाब number 2. विजयन म्हणला तशें श्री दिगंबर will be कामत. done through empowered committee only. ती करता. चर्चा खूप झाली असा. श्री दिगंबर कामत. Speaker sir. चर्चा खूप झाली एकाचे खूप झाले असा. एक उपाध्यक्ष मिनिट. मंत्री. लास्ट क्वेश्चन लास्ट I may be एक मिनिट एक 50 मिनिट 1 मिनिट. लास्ट क्वेश्चन. अरे कॉल लास्ट केला मरे 2 खेपे कॉल केला कितें जाल्ला लास्ट प्रश्न विचारात. ओके स्पीकर सर एक वॅलिड क्वेश्चन जाता जेन्ना लास्ट टायम मायकलांनी सांगलें आमगे कलिगान हांवें सांगलें ऑनलायन जे आतां फ्रॉड बुकींग जाताय ऑन द नेम ऑफ द हॉटेल्स ऑनलायन जाला लास्ट टायम इश्यू येयल्लो गेस्ट येता आनी हॉटेलार दारार उब रावता आमकडे ना तें तुवें कप करपाक अजून कांय केलें ना इवन रिसंटली गेस्टार आमगे नांवांनी ऑनलायन जालें फ्रॉड जालें तेजेर कांयच एक्शन गेलें ना स्पीकर सर हें कितें करपाचें येस बसून घ्या. कसं बाब विजय सरदेसाईन विचारली सगळी उत्तरं दिली which includes his reply. No, this particular you have not given answer. जी. Online in my name, suppose I have a hotel, Lagres. मागीर हेजेर वेबसायट क्रिएट करून हेंकां तूं ट्रॅक करपाक कितें केलां? It was Because no. सर हांव तेच पयलें उत्तर तेच दिलें आमी ऑनलायन प्लॅटफॉर्माक ऑलरेडी नोटिसी गेल्यो ज्यांनी रजिस्टर केले ना ऑनलायन प्लॅटफॉर्म्स ओटीएस सोडली जाल्यार ती हॉटेलां जाच्या अंडर ती ओटीएसाच्या अंडर आसा जी रजिस्टर्ड ना तांकांय रँडमली नोटिसीस गेल्या टू द लेवल ऑफ डिस्कनेक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी वॉटर. तूं म्हाका जी तारुलकर. सांगता हांव तें जी सांगता तारुलकर. तुका I am Last registered if my hotel is About the registered. fraud that is happening Oh, I am using the talking same about the fraud what is happening. कसं स्पीकर सर ताजो प्रश्न सारको आसा पूण ताका तेच सांगता हांव जे आतां कशें जाला विच इज अ सिरियस इशू विच इज अ डिफरंट इशू दॅन वॉट बाब विजय सरदेसाई That is a different issue. हो कितें सांगता की हॉटेल आसा म्हणून ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर येता ते ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर येतकर कोण तरी ते बुकींग करता पयशे धाडटा ते पयशे धाडटकर तो गोंयां येता कळटकर की गोंयां येतकर तांकां कळटा की हॉटेलूच ना म्हणून दिस इज युअर प्रॉब्लेम. This is the problem. आतां स्पीकर सर त्याच खातीर म्हणटा जी हॉटेलां ही नाल्यार गेस्ट हावसां हे ऑनलायन प्लॅटफॉर्म दाखयतले those hotels itself should have a GST and registrations and registration with tourism. If they don't have a registration with tourism, then they cannot come on the online platforms. If they can't come on an online platform, there cannot be a farce booking. And if there is a registration to be done, we will do random checks on the hotels. No, this is almost a year you are telling. तूं एक वर्स जालें सांगता गेल्या वर्सा सांगिल्लें. माननीय सदस्य स्पीकर सर एक वर्स जालें सांगता मिनिस्टर. लास्ट इयर बसून घ्या. वेगात बसून घ्या. स्पीकर सर माझं सांगिल्लें. स्पीकर सर केद ना Speaker sir, रिटर्न कोस्ता बसून घ्या. जी तारुलकर. This is happening for the last 1 year. This is happening for the अरे last 1 online year. जेन्ना वेन्झी वेगस. Speaker sir, ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर जी आसा ती आमी टॅप करता जी ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर ना आनी जो भायल्यानच्यान कोण तरी वतलो खंयच्या तरी हॉटेल एक्सेस करतलो सवाय मेळटा म्हणून घेतलो येतलो इट इज अ कन्सर्न. But if somebody is not going through a registered process and is trying to book himself through an illegal process, how can we tap immediately? There needs to be a solution, but it is not something that you can go and catch. You will have to find a solution to the immediate problem which we are doing right now. जी तारुलकर. Sir, you are not understanding the problem. Speaker sir, understand जाय ना problem. Speaker तो Last question. स्पीकर सर माझो सिंपल एक प्रश्न आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक तेंच्यांनी बरें इजी वेन सामान्य मनशाक गेस्ट हाऊसीस जावं रूम्स जावं रेंटार दितात तांकां इजी पयलीं कशें आसलेले खुबशे एनओसीस घेवन मागीर ते दिताले. प्रश्न विचारता तो सारको specific point. सांगता स्पीकर सर म्हाका इतलेंच जाय तेंचे कडल्यान की तेंचे कडेन जे गेस्ट हाऊसीन येतात आनी तेच रजिस्टर्ड केले तेच रेकॉर्ड तेंचे कडेन आसता की ना जाल्यार अनरेजिस्टर्ड जे इलिगली चलयतात तेंचेर कितें एक्शन घेतले काय तेंचे राव रे ते ऑनलायन सांगता रे हांव ऑनलायन सांगना मॅन्युअली सांगता हांव सांगता ते ताका कळटा कितें हांव उलयता तें. हांव इतलेंच म्हणटा की अनरेजिस्टर्ड आहा तांकां तूं आयडेंटिफाय कशें करतलो कित्याक क्रायम ह्यो मेजर क्रायम जे जातात ते हे असल्या जाग्यांचेर जातात. तूं स्क्वॉड तुजे स्पेशल स्क्वॉड फ्लायींग स्क्वॉड कितें डिपार्टमेंटाचो केला की ना. बिकॉज सर इज ऑफ डुईंग बिझनेस करून पॅट अँड पिनची अप्रोच आम्ही ऑलरेडी सांगलो. ह्या वर्साक स्पेशल ड्रायव्ह विल बी डन कित्याक गव्हर्मेंट इज लुजिंग अ लॉट ऑफ रेव्हेन्यू थ्रू हॉटेल्स ancillaries. So we will ensure that along with the panchayats or otherwise we will ensure a drive. विजय सर बसून घ्या. लास्ट क्वेश्चन. विजय सर साहेब. जे विजय सर साहेब बसून घ्या.
रोहनान जे विजय सरदेसाय जे विजय सरदेसाय बसून घ्या ताजे ताज जाऊन दे पहिले स्पीकर सर विजय सरदेसाय बसून घ्या जो केपीएमजी म्हूण विजय सरदेसाय. नाव दिस केपीएमजी वॉज गिवन सर विजय सरदेसाय 7 crores फॉर मास्टर पॉलिसी अँड सर विजय सरदेसाय बसून घ्या स्पीकर सर कसं या रिपोर्टात आमचा- 1 रुपया दिल्लो ना तुम्ही बसून घ्या. सर जो मंत्री बाब एक मिनिट जो मास्टर पॉलिसी अँड टुरिझम पॉलिसी जो केल्लो केपीएमजीन and at that time you were I believe in the opposition and the Glenn Ticklow जो पयलो आमदार आलो he said it was a copy paste thing. Do you stand by that? 7 crores were given to this KPMG. They are giving you false information that 3 Motion leader, stars तुम्ही- are तुम्ही only प्रश्न- 85. specific प्रश्न विचारा. So what is तुम्ही- with this चर्चा भरपूर KPMG? झाली तेका आसा. recover कर तू 7 crore दिले तुम्ही- तेका सर, tourism answer policy दिया तुम्ही. करपाक and or सर, false answer दिया information वेळ झाला दित तुका. Because Bob Yuri is away from the question, तरी ताका सांगता KPMG was appointed as tourism master plan करपा खातीर ताका अपॉइंट okay. केलो Yeah. तातूंतल्यान पॉलिसी तातूंतल्यान GTB तातूंतल्यान एम्पावर्ड कमिटी आणि हातूंतल्यान our honorable chief minister is the chairman of GTB. We are ensuring all issues are discussed in the empowered committees or GTB to see that the things are taken ahead. So what KPMG has given is KPMG had correct. given 6 modules. 6 मॉड्युला प्रमाणे जे त्यांनी काम केला ताच्या खातीर ताका पैसे दिल्ले आसा. Because Start question two, Digamar Kamat, Digamar Kamat. Start question number 2. दिला म्हणून श्री दिगंबर कामत Information दिला म्हणून Speaker sir, I may be permitted to ask start LAQ number 2C. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2C. Speaker sir, a reply is uploaded in the computer. Speaker sir. माझो क्वेश्चन आशिल्लो with respect to promotional activities, participation, travel marts, fairs, सगळें गेल्ले 5 वर्सां. टोटल माझ्या लक्षात आयलें की इव्हेंट्स जे मेजर इव्हेंट्स जाल्या ते 76 इव्हेंट्स जाल्या. म्हणजे वर्साक एक 15 इव्हेंट पडटा. आतां म्हाका एक जाणा जावन घेवपा जाय की फॉरेन कंट्रीनी आनी व्हडले व्हडले इव्हेंट केल्या. ह्या कंट्रींतल्यान कितले टुरिस्ट इंडियेक खरे आयले, कितले टुरिस्ट येतात इंडियेक, म्हणजे हांचे कडेन डेटा आसतलो स्पीकर सर. जाल्यार वचून खंय वता आनी टुरिस्ट फेर करता, 2 कोटी 3 कोटी खर्च करता. हाजो बेनिफीट गोंयाक कितें जाता काय ना हो एक क्वेश्चन. आनी हाचे बरोबर म्हजो क्वेश्चन आहा, तुमी नवे खंयचे मार्केट्स एक्सप्लोर केला काय कितें? स्पीकर सर, पयलें म्हणल्यार तांचो इश्यू आसा रिगार्डिंग द ट्रिप्स दॅट वी आर डुईंग आउटसायड. गोवा बिईंग अ डेस्टिनेशन स्पीकर सर, वी नीड टू गो आउट अँड प्रमोट आवर सेल्स. आज आमी जशे बाकीचे कंट्रीज करतात, बाकीचे स्टेट्स करतात, वी हॅव टू गो अँड पार्टिसिपेट इन दीस पर्टिक्युलर इव्हेंट्स in terms of road shows, in terms of exhibitions or in terms of other avenues that we can. ते करता आसतना स्पीकर सर, आमी समज फाल्यां आतां एक आमी फॉर एग्जाम्पल पयर BTLाक गेल्ले आमी पोर्चुगलाक कितें जालें स्पीकर सर? वी हॅड G2B मिटिंग्स, गव्हर्मेंट टू बिझनेस टू बिझनेस मिटिंग जाल्यो. वी मेट द गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स and we ensured that speaker sir a program is to be done. आता जेन्ना आमी गोंया म्हणटा स्पीकर सर, we have our one market which is a legacy market. UK and Russia. UK and Russia जे आसा थंय स्पीकर सर, we are participating is one part to ensure that we are having continuance of our legacy business. Second speaker sir is the business which we are looking from emerging markets. आज emerging market जे reports पळयता स्पीकर सर, फाटी डिमांडा वेळार म्हणिल्लें हांवें. आज USA, UAE, Germany, South Korea, Japan are some of the countries showing in the increase of footfalls in terms of outbound for their countries. For that matter also Portugal पयलीं खंय वतालें स्पीकर सर? पोर्चुगल वता कॅरिबियनाक, वेस्ट इंडीज तेवटेन येना आशिल्लें. How do we do it? First speaker sir is to ensure that the legacy markets are kept intact. Second is to ensure that the emerging markets are taken care of. आता गोंया unfortunately speaker sir, we had one airport at Daboli which was a naval with restrictions. So charter येताले, normal flights येताले, domestic येताले. We couldn't increase and turn around the additional business. As speaker sir, आमकां opportunity आसा with the opening of a new business. So there are two parts जे मुख्यमंत्री म्हणटा, वास्को पयले बंद जावचे ना, at the same time मोपा वाडपा जाय. मोपा वाडटले जाल्यार we have to ensure that these tourists are coming in. आता गोंया स्पीकर सर स्टील पॉयंट ऑफ कॉल जाल्लो ना. हो विशय म्हाका दिसता ऑपोजिशनानूय रेज केल्लो आनी मुख्यमंत्र्यान तांकां आश्वासन दिल्लें. पोस्ट असेंब्ली मुख्यमंत्री बरोबर हांव आनी बाब माविन गुदिनो वचून सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर, HM आनी कोण जाय तांकां कन्सर्न मेळून वी विल सॉर्ट आउट द इश्यूज इन टर्म्स ऑफ द ट्रॅफिक इंटरनॅशनल कमिंग टू मोपा, दॅट इज गोवा.
आता स्पीकर सर ह्या कंट्रीतले जे ऑलरेडी इमर्जिंग मार्केट्स आणि ट्रॅव्हल पीपल प्लेसीस वी ट्रॅव्हल देर आर टू पार्ट्स. आम्ही पोर्चुगल समज गेले नाल्यार दुबय गेले, वन इज द पीपल फ्रॉम दुबय इज वन पार्ट, बट इन दॅट ATM अरेबियन ट्रॅव्हल मार्ट जावं नाल्यार BTL जावं, ह्या एरियेन सगळ्यो कंट्रीजूय येतात टू पार्टिसिपेट. सो यू इंटरॅक्ट विथ वेरियस कंट्रीज इन दॅट. इट इज नॉट ओनली वन कंट्री. सेकंडली स्पीकर सर, डेटा एज गोवा. We will carry the data which we get from MEA in terms of the people coming in the state of Goa because of the through airlines or whatever. Or speaker sir, जो data आमका point of call म्हणजे समज पोर्तुगालचो आयल्लो मनीस नाल्यार UKचो आयल्लो मनीस समज दिल्ली लँड जालो, आमचे कडेन डायरेक्ट डेटा नासता, तो दिल्ली करून गोंया येता और राजस्थान करून गोंया येता और गोंया करून खंय वता. सो तो पॉइंट ऑफ कॉल आमचे कडेन न जाल्ल्याक एक्चुअल एस्टिमेटेड डेटा वी कॅनॉट टेल टुडे. बट डेफिनेटली जो ट्रॅफिक आमकां देशान येता तो देशाचो भाग आमी जे करपाक वता देर वेर वी हॅव टू गो अँड स्टार्ट टॉकिंग. आमी पयले बिचीज म्हणटाले, आज आमी गोवा बियॉन्ड बिचीज म्हणटा. We need to keep telling what we are because the world of competitiveness has come and we need to explore every opportunity to see that our economy rises and employment is taken care of. म्हजो क्वेश्चन कितें आसा की ह्या कंट्रींतल्यान कितले ट्युरिस्ट गोंयांत आयले हाजो डेटा आसा तुमचे कडेन जाल्यार तो म्हाका दिवचो. आज आतां ना जाल्यार मागीर ताणें दिवचो. दुसरें, युक्रेन रशिया वॉर जालें, पयलीं रशियन मार्केट भयंकर मोठ्या प्रमाणाचेर एक्सप्लोड जातालें. आज ह्या वॉराचो परिणाम जावन म्हाका दिसता रशियन ट्युरिस्ट खुबशे कमी जावपाक लागले, चार्टर फ्लायट्स तांचे कमी जावपाक लागले. म्हणून हांव म्हजो दुसरो प्रश्न आशिल्लो की तुमी नवे मार्केट, अपकमींग मार्केट खंयचे एक्सप्लोर केला काय म्हणून. स्पीकर सर, रशिया मार्केट, रशिया जरी वॉर जालो, it is quite surprising that the Russians, who are the upmarket Russians, are traveling. Today they have picked up Dubai as their hotspot. And Dubai gelo jala all high level of Russians, spending Russians are found in Dubai. ते गोंया येवपाक जाय. Yet Russians पयलीं येताले आतां कमी जाले, ते खंय आनी खंय वचपाक लागले. कितें जालें? Whether they want something beyond beaches, whether they want something different, post-COVID, what are the expectations? He study asthana, we need to start analyze and ensure that we need to look at emerging markets. Emerging markets, and already आम्ही सांगले खंयचे emerging markets, and ताज्या खातीर whether it is US, whether it is Japan, whether it is South Korea, whether it is UAE. आता UAE स्पीकर सर सांगपाक म्हणल्यार सावदी त्या एरियेन जे आमी म्हणटाले की कांयच जावंक शकना, आज सादे सावदी द वे सावदी इज डेव्हलपिंग मुद्दम तुम्ही पळोवंक जाय. गो थ्रू द नेट. रेड सी म्हणून दाम, रेड सी प्रोजेक्ट म्हणून दाम, यू रियलायज विदिन 6 months हाऊ फास्ट दे हॅव गॉन. तांकां थंय ते कितें नवे न्यू टुरिझम सर्विसीस, ग्लास कॉरिडॉर, नावमी म्हणून एक जागो आसा, ते ग्लास कॉरिडॉर रोड काडला स्पीकर सर. तरेतरेचे नवे प्रोजेक्ट्स येवंक लागले वे दे आर पुलिंग टुरिस्ट. आमी टुडे स्पीकर सर वी आर वर्किंग ऑन द सेम थिंग. To get new tourists and good inflow from emerging markets, we need new infrastructure, good infrastructure. We need new tourism services. We need our festivities to be taken on the rise. We need recognition of every culture, tradition, hinterland other than the beaches. That is the only time people will explore Goa how they have not explored before. Goa म्हणटगर फक्त party life, सन सँडन्सी आणि याच आणि इंस्टाग्राम पयल्यार स्पीकर अशें दिसता की एक टीमूच धाडल्या काय म्हणून कोणें की गोंयचें नांव फक्त वाट लावपाक. म्हणजे कितें जालां, गोवा इज नोन फॉर ऑल द रॉंग थिंग्स अँड दॅट इज हाऊ दे आर ट्रायंग टू पोर्ट्रे इट. आय थिंक इट इज हाय टायम स्पीकर सर, वन, we act on this type of people. Second, we promote this as the right destination for tourists. When we say rediscover yourself after COVID, when we say Goa beyond beaches, when we say truly yours, you need to understand Goa is the place which is there for you. And Goa is there, we need to only position it. कित्याक आमकां स्पीकर सर मेन कितें जाय, क्वांटिटी नाका, क्वॉलिटी जाय. आमी नंबर्साचेर खूब धांवले. आतां केरला स्टोरी समज पयली अमिताभ कांतान ती स्टोरी चेंज केली. क्वांटिटी वयल्यान क्वॉलिटीचेर आयले आनी आतां तांकां नंबर्सूय मेळटा आनी क्वॉलिटीय मेळटा, पर स्पेंडूय मेळटा. आमकां त्या एरियेन येवपाची गरज आसा आनी वी हॅव टार्गेटेड दीस 5 years टू एन्श्योर वी आर इन दीस डोमेन. सर, गोवा सध्या आपल्या स्वताचो ब्रँड घेवन आख्खे जगभर फामाद आसा. खरें म्हटल्यार खंयी घाल, जगांत खंयी गेलो, गोवा म्हटलो की तुजें रिएक्शन, ओ यू आर फ्रॉम गोवा, हें रिएक्शन जाता. म्हणजे तशें व्हडलेशें टुरिजम तशें त्या लेवलाचेर वचून प्रमोट करपाक जाय. पूण एक नवे नवे एव्हेन्यूज जर सोदून काडत जातूंतल्यान ट्युरिस्ट खरेंच गोंयांत येतले जाल्यार इट इज वर्थ. म्हजो स्पीकर दुसरो क्वेश्चन आसा की ह्या हावसांत आमी गेल्ले खेपे एक डिबेट केल्ली ऑन PR एजन्सी. आमच्या लक्षांत आयिल्लें की PR एजन्सी अपॉयंट करता आनी कोट्यांनी रुपया PR एजन्सीचेर खर्च करता. आतां PR एजन्सीच्या वेळार तेन्ना चीफ मिनिस्टरांनी सांगिल्लें की इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सी आसतात, सगळे प्रोग्राम करतात भायर खंय इंडियेक. हांगा लिस्ट दिल्लें म्हाका नेम ऑफ द इव्हेंट एजन्सी सगळे हे प्रोग्राम करतातच. ताज्या भायर आनी PR एजन्सी तुमी अपॉयंट केल्या आनी केले जाल्यार वॉट इज द पोजिशन.
कितें कितें पोजिशन आसा? स्पीकर सर, इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सीचो स्कोप वेगळो, PR एजन्सीचो स्कोप वेगळो. आज आमकां जेन्ना प्लॅटफॉर्म्स येता स्पीकर सर, वी हॅव न्यूज प्रिंट, we have digital platforms, and we need to position how we need to handle. This is the scope of PR. आम्ही PR agency has to advise us how to put and position ourselves. आम्ही समज फाल्यां दुबय गेले, स्टॉल कसो आसपाचो, कितें आसपाचो, आनी ताज्या खातीर स्टँडर्डायझेशन जावचें ही मागणी करून एम्पावर्ड कमिटीच्या माध्यमांतल्यान टुडे वी हॅव आस्क्ड द एम्पॅनल एजन्सीज टू गिव अ स्टँड अलोन टायप ऑफ अ स्टॉल विच कॅन बी स्टँडर्डायज थ्रू आउट. हांगा दुबय गेले एक तरेचो स्टॉल, पोर्तुगाल गेले एक तरेचो स्टॉल, तशें नाका. वी विल स्टँडर्डायज दीस. सर्टन थिंग्स ऑफ द स्कोप ऑफ द EMA which is there, Speaker sir, is to execute the ideas there and ensure B2B जावं, ensure compliances over there is the scope of the EMA. हा जो PR एजन्सीचो स्कोप वेगळो आसता स्पीकर सर, आनी ताज्या खातीर पोजिशनिंग करता आसतना आमी एक PR एजन्सी फायनलायज केली. एक PR एजन्सी फायनलायज करतकर ताका स्कोप दितकर वी रियलायज स्पीकर सर की दे वर नॉट एबल टू डू वॉट वी हॅड एनविसाज्ड. They had to do the media plan, they had to do the Goa tourism branding, they had to get the media information kits right, they had to do a total 360 media campaign, they had to do a website and app content management, they had to get into the PR of print and digital, marketing, design, evaluation of proposals, negotiation of proposals, तांच्या स्कोपान आशिल्लो. सोशल मिडिया स्पीकर सर स्वताची आसून आनी बाकीच्यांची ऑर्गेनीक बाकीच्यो पेड कॅम्पेन्स करून इन्फ्लुएन्सराक घेवन हो तांचो स्कोप आशिल्लो. इव्हेंट सपोर्ट करप हो तांचो स्कोप आशिल्लो. आनी क्रायसीस मॅनेजमेंट खंय ताका आतां इन्फ्लुएन्सर कितें उलयता ताका कशें परत रिस्पॉन्ड जावपाचो हो PRचो स्कोप आशिल्लो. सो लेट अस बी व्हेरी क्लियर की PR स्कोप इज व्हेरी डिफरंट फ्रॉम द स्कोप ऑफ द EMA. आतां PR एजन्सी जेन्ना ती वॉज नॉट एबल टू मॅच अँड गिव अस वॉट वी वॉन्ट, that is the time we decided, Speaker sir, if they are not able to deliver the goods in terms of the services they have been told under the scope, we have asked for termination. We are looking at a new PR agency to come in. PR एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान फुडलं बिल्डिंग ऑफ एक्सरसाइज जी आम्ही घेऊन सोदतात, गोवा बियॉन्ड ब्रिजीस सगळे ते तांच्या माध्यमांतल्यान तांचे बरोबर काम करून वी विल एन्श्योर दॅट गोवा गेट्स अ न्यू पोजिशनिंग. कृष्णा सरकार. म्हाका एक स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारपाक मंत्र्याक. आज आमच्या मुर्मुगांव हार्बर एक इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल येता. सो मंत्र्यान हे क्रूज टुरिस्ट जे आसता, क्रूज लायनरान जे टुरिस्ट येता नाल्यार तांचे ऑपरेटर्स आसता तांकां एट्रॅक्ट करपा खातीर कितें स्कीम केला, नाल्यार तांचे काय एप्रोच जाला, नाल्यार तांच्या खातीर कितें हें केला काय म्हणून? स्पीकर सर, बाब दाजी सरकारान विशय घेतला तो गोंयच्या टुरिजमाच्या हातूंतल्यान व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. पर्यटन फक्त बिचार आसचें न्हय जाल्यार नॉटिकल टुरिजमाचेर, क्रूज टुरिजमाचेरूय आमी भर घाल्लो आसा. क्रूज टुरिजम पॉलिसी येतली, पूण MPD हेज गॉट द पार्ट वेर ऑन अ PPP बेसीस दे आर पुटींग नॉटिकल टुरिजम इन प्लेस. येता ते मार्च 2024 पर्यंत दे हॅव सेड दॅट दे वूड बी एबल टू ओपन दीस पर्टिक्युलर फर्स्ट फेज ऑफ द नॉटिकल टुरिजम. जातूंतल्यान स्पीकर सर आमकां ज्यो आज क्रुजीस आसतात, आज समज 3000 पॅसेंजर सिजनाक एक बोटीर येतात आनी सिजनाक समज 1.5 लाख येता, 4 पटीन 5 पटीन कशें वाडोवपाचें हें आमी पळयतात. वास्को एअरपोर्ट आनी पोर्ट इतले लागीं आशिल्ल्याक हाज्या पेक्षा बरी खंयच्याच जगान अशी तुका अवेलेबिलिटी मेळची ना की फ्लायट आनी पोर्ट लागीं आसा. ताज्या खातीर वी ऑल्सो वॉन्ट टू मेक दॅट एज अ पोर्ट ऑफ कॉल. समज फक्त ट्रान्झीट पॅसेंजर पळयतले तातूंत व्हडलो फायदो जायना स्पीकर सर गोंयाक इन टर्म्स ऑफ 1 डे स्पेंड, 2 डे स्पेंड. वी वॉन्ट अ पॉयंट ऑफ कॉल. पॉयंट ऑफ कॉल समज जालो जाल्यार जो टुरिस्ट येतलो ही विल लँड देर, रावतलो 2 दीस, बोटीची सगळी क्रूज करतलो, परत येतलो, परत 2 दीस रावतलो आनी भायर सरतलो. सो वी विल बी एबल टू क्रिएट अ एडिशनल इकॉनॉमी वीच विल गिव अ लॉट ऑफ बिझनेस टू द साउथ ऑफ गोवा. श्रीजी दारकर. टायम दिया कित्याक इम्पॉर्टंट कित्याक कोस्टल बेल्टाचो MLA असल्या कारणान आमकां टुरिजम व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, स्पेसिफीक हांव क्वेश्चन्स 2-3 विचारूंक सोदतां मिनिस्टराक. एकूच एकदांच विचारता तर बरें तर. स्पीकर सर, एक्झिबिशन्स आनी रोड शोज हांव एकदांच सांगता सगळे पॉयंट नोट डावन करून घे. एक्झिबिशन आनी रोड शोज जे आहात तूं डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल करताय. म्हाका एक प्रश्न इम्पॉर्टंट कितें आहा हांगासर की डॉमेस्टीक एक्झिबिशन्स आनी रोड शोज कित्याक गरज आहा? जेन्ना एंटायर इंडियेचे लोक अशेंच गोंया म्हटल्यार धांवून येतात, तूं इतले स्पेंड करता. साठे सारकेलो इव्हेंट 30 लाख रुपया स्पेंड करता तूं बॉम्बे, आनी बॉम्बे सारक्या सिटीन 30 लाख स्पेंड करून तूं कितें कसलो टुरिस्ट हाडूंक सोदता? म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमकां टुरिस्ट हाडपाची गरज आहा. नॅशनल डॉमेस्टीक लेवलाचेर गरज ना, पूण डॉमेस्टिकाचेर इतको पयसो कित्याक करता? तो डॉमेस्टीक जे रोड शोज आनी एक्झिबिशन करता ते बंद करचे आनी ते पयशे
तेंच्यांनी खंय मोडचे जे ब्रँडिंग जे टुरिस्ट भायले येतात तांकां आयज पळोवंक गेल्यार US आनी जर्मनीचे टुरिस्ट आहा त्याचे रेशो आहा तो देंवलेलो आहा आणि मुद्दाम सदस्य प्रश्न विचारतो प्रश्न विचार प्रश्न तोच केला प्रश्न डॉमेस्टिक आणि इंटरनॅशनल हे दोन्हीचेर उलयता हांव अजून इंटरनॅशनल येवंक ना ते इंटरनॅशनल सांगता तेका सो इंटरनॅशनल पॅरिसा सारको एक्झिबिशन करता न्हू पॅरिसाक वचोन एक जितो मूज स्टॉलाचेर येयना थंयसर लंडन प्रश्न विचारा तुमचो प्रश्न सांगता प्रश्न दा हेचेर कंटिन्युएशन म्हाका इम्पॉर्टंट आहा ह्यो म्हाका उलोवनी अशें म्हणना तुमचो डॉमेस्टिक इंटरनॅशनलाचेर पयशे इतके खर्च करतात ते तेका विचारतात जाय थोड्या भागाचेर इंटरनॅशनलाचेर एक्झिबिशन्स करतात थंय जितो मूज स्टॉलार येयना थंय तूं मोडचे शिवाय तुवें कितें प्रोविजन केलां जे खंयच्यान दुसरे कंट्रींतल्यान आमकां टुरिस्ट येतले फॉर एक्झाम्पल दुसरें म्हटल्यार तुवें कॅलेंडर अजून पर्यंत टुरिझमाचो कॅलेंडर आउट जायना ना सांगता प्रश्न विचारा न्ही प्रश्न तोच सांगता प्रश्न कितें आसा कॅलेंडर त्यांनी केला काय एंटायर इयराचो टुरिझम डिपार्टमेंटान कॅलेंडर केला काय ते सांगपाचे Yes. आणि तेंच्यांनी एव्हरी इयर फेस्टिवल्स एव्हरी इयर कितले फेस्टिवल्स केला ते कॅलेंडर ते ऑफ सिजनान आउट करपाक जाय सिजनाक आउट करपाचे न्हू आनी लास्ट एकूच कंटिन्यू करता एकूच आनी चान्स मेळना एकूच विचारता की आयज टुरिस्ट जे येतात ते ग्रामीण भागांत चड वचपाक ट्राय करता ताका लागून मागता तूं ग्रामीण भागाचे आमदार म्हाका सोडून ग्रामीण भागाच्या आमदारांक भायर इंटरनॅशनल लेवलार कशें डेव्हलप जाला ते दाखोवचे हेचे प्रश्न उत्तर दी स्पीकर सर बाप जितान काढला ताका खासता एक कडेन खरपयता एक कडेन स्पीकर सर तो लास्ट मुद्द्यार कितें आयलो स्पीकर सर लास्ट मुद्द्यार कितें आयलो की बेसिकली एवरीबडी नीड्स टू नो एज स्टेक होल्डर्स वॉट इज बीइंग डन एक म्हणल्यार हांव ताजे कडेन कसोच एग्री जायना की डॉमेस्टीक शो गोंया पार्टिसिपेट न जावचे म्हणून आज प्रायम मिनिस्टरचें एकूच विजन आसा ट्रेड टेक्नॉलॉजी आनी टुरिझम म्हणटकर देखो अपना देश ताणें सुरवात केल्ली आसा एवरी स्टेट इरिस्पेक्टीव ऑफ दियर पार्ट छत्तीसगडा सारकेली हांव सदांच एग्जाम्पल घेता स्पीकर सर थंय सुद्दां टुरिझम दे स्टार्टेड फोकसींग ऑन आज आमी गोंया जेन्ना पार्टिसिपेट जाता and we are talking about Dakshin Kashi, Uttar Kashi, we are talking about spiritual, we are talking about ecotourism जे तू ग्रामीण भागाचे उलयता हे पोजिशनिंग समज आमी करून दाखयना टू वॉट वी हॅव एज न्यू एव्हेन्यूज हाऊ विल पीपल नो टू एक्सप्लोर आनी ती जी क्वांटिफायड येतात विदाउट एनी क्वालिटी ती टुरिस्ट घेवन तुका स्पेंड शेवटी मेळत ना स्पीकर सर सो हाज्या खातीर वचप आनी टू पुट युअर सेल्फ वेदर इंटरनॅशनली ऑर नॅशनली इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सेकंडली स्पीकर सर सगळ्यांत चॅलेंजींग जातलें ताज्याच मतदारसंघाक कित्याक आमी मोपा येतकर देर इज अनदर स्टेट which is possibly working on tourism factor which is our neighboring state water sports जावं shacks जावं they already tried working on this homestays ते चालू करतात एक तरेचे आमी आज सुद्दां स्पीकर सर इफ वी हॅव सीट हू कितें ते हू एट माय चीज काय हू मूड माय चीज ते एक बूक आसा मरे तो वाचला ते एक चिजाचो दोन एकूच शॉर्ट जावन सांगता स्पीकर सर दोन उंदीर असतात एक चिजाचो ब्लॉक येदो व्हडलो आसता मग उंदीर बसता बारीक बारीक खायत तो फुडें वचत ना दुसरो उंदीर आसता स्पीकर सर तो इल्ले इल्ले चीज घालीत वयर 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 वता तो उंदीर जो इल्ले इल्ले चीज खाता स्पीकर सर तो सर्वायव जायत वता कित्याक तो खायत रावता आनी फुडें वता जो उंदीर येद्या चीज ब्लॉकाचेर बशिल्लो आसता तो चीज सोंपतकच चित्ता अरे सोंपलें चीज कितें करूं काय म्हणून आमी ते सेकंड उंदीर रावंक सोदना स्पीकर सर वी नीड टू फायंड आवर वेज एंड पोजिशन आवर सेल्स दुसरें स्पीकर सर ताणें टॉपीक काडला तो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की इवन एवरी मेंबर ऑपोजिशन ऑर रुलिंग becomes a part of a trade show हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतां दे नीड टू बी देर टू सी वॉट इज हॅपनिंग कित्याक इव्हेंट चल्ला हें चल्ला हांव आनी विजयत काडपी पयलीं इश्यू म्हणून आज वी आर वर्किंग ऑन इट आज जो इश्यू आसा ताज्या खातीर स्पीकर सर ताज्या खातीर एकूच म्हजो लास्ट सोंपोवपाच्या पयलीं आन्सर दियात मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन ताणें लास्ट जो सुद्दां सांगला जाय जाल्यार आमदारांक सुद्दां दाखयता इंटरनॅशनल एंड नॅशनली वॉट वी आर डुईंग देर श्री वेंजू वेगस लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता तुझेरो हा दे स्पीकर सर स्टार लेक्यू 3A as per submitted to the house. Speaker sir, Goa Industrial Growth and Investment Promotion Policy 2022 GIGIP सरकारान फॉर्म्युलेट केल्ली आनी ह्या असेंब्लीन जेन्ना ती प्रेजेंट केल्ली तेन्ना सांगिल्लें की आमचो फोकस आसतलो 30,000 नोकऱ्यो आनी 20,000 कोटीचो इन्व्हेस्टमेंट 5 वर्सांनी. स्पीकर सर हांवें तेन्ना
काल काबराल म्हणटालो ताका असो स्नायड कॉमेंट्स करता हांवें म्हणलें दीस इज ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल. स्पीकर सर आज म्हाका एलएक्यू रिप्लायाचेर दिसता की इट इज ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल. कशी ती हांव तुका दाखयता. स्पीकर सर हांवें एक क्वेश्चन घाल्लो की कितले कंपनींनी गोंयांत येवपाचो हॅव शोन इंट्रस्ट आयल्यानी शोन इंट्रस्ट. गोवा इंडियन हजारांनी 10,000 टेन्स ऑफ थाउजंड्स ऑफ कंपनीज आहात. तातूंतल्यो कितल्यो इंट्रस्ट दाखयल्यो 28. दॅट इज जस्ट अबाउट 2 a month. 14 महिने जाले अशें जर धरले जाल्यार 2 जाता. आनी स्पीकर सीएम काल म्हणटालो ब्रँड गोवा आमकां सिंगापूर कित्याक जाय आमी ब्रँड गोवाच फुडें विजय सरदेसाय तुझ्या स्पीकर सर एक मिनिट प्रश्नाशी संबंधित दवरून तू ना हो क्वेश्चन असो आहा की तुवें ही पॉलिसी केली तुवें पॉलिसी नोटिफाय केली ही पॉलिसी प्रमोट करपा खातीर आतां रोहन खंवटो पळय प्रमोट करता गोंय तशें तुवें भायर प्रमोट करपा खातीर ही पॉलिसी कितें केली कितें केली काय म्हणटा हांव पॉलिसी तुवें डिक्लेअर केली. यू थिंक दॅट लायक bees coming to the flower they will just come to Goa. Did you do anything to promote this policy? Because हांव मान्य आमदारा श्री विजय सरदेसाय आठवण करून दिता जेन्ना आमी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सुद्दां एनावन्स केली आनी एनावन्स केली तेन्ना एक वर्स सुद्दां जालें ना. इट वॉज इन September 2022 that was announced. We have not even completed 1 year. July. No. July September. Monsoon session. In September. Monsoon session रे. We had announced it in एक वर्स सुद्दां आतां सप्टेंबरान एक वर्स जातलें. आमकां इतले रिक्वेस्ट येयल्ले आसा प्रत्येक फावटी एन्क्वायरी आसा आनी आमी फकत ते अनाउन्समेंट करून रावना. I went to Gujarat Chamber of Commerce, I went to Bombay Chamber of Commerce, I went to Punjab Chamber of Commerce, Haryana Chamber of Commerce, Delhi Chamber of Commerce, and I interacted with them. My simple tagline was, business you can do anywhere in the world, industry you can put anywhere in the world. You all are such big businessmen with good proposal, but Goa, there is a difference. I to stand getla. You can do business with pleasure. It is also a tourism state, one of the best places in the world. Hehi promote zale. आणि हांव मुद्दम मान्य आमदारा सांगपा सोदता बाब विजय सरदेसाय ते केला उपरांत आमकां रिक्वेस्टूय येयला बरे बरे इन्वेस्टमेंटूय येता आनी कितलेशे प्रपोजल फुडें असोच आसा. आतां सिन्स इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हो येयला तेन्नासून फ्रॉम 2014 आमकां प्रोजेक्ट आमी एप्रूव केला 259 with total investment of 19,421 crores. Proposed employment ahle 54,252. No. Speaker sir, 1 minute. Answer you are giving different. I am asking you specifically about Goa Industrial Growth and Investment Promotion Policy 2022. Atun tu maga answer dila ki 28 companies showed interest. Yet 28 companies ani tu sangla 1 is complete. 26 are not complete. And basically दाखोवन गेले जाल्यार 9 companies have actually come. UKB Electronics Private Limited, Aryakal Industries, Hub Industrial Corporation, Brumonks Private Limited, Karad Projects and Motors, Indica Scientific, Gangadhar Agency, Pelidrome Enterprises, Goa Fresh Marine Exports Private. You know company सोडून तुझ्या हे इंडस्ट्रियल पॉलिसीच्या अंडर कोण येवंक ना. सो म्हजो प्रश्न स्पेसिफीक आशिल्लो ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी यू ट्राय टू मार्केट इट. You said you went to different boards and you told them that doing business in Goa is also different. Perhaps that is why they got discouraged or they got encouraged. If they got encouraged, 28 is not the number. You are giving me a figure of 298, but your answer says 28. That means you are giving me wrong answers. Because मान्य आमदारा इतले खबर आसपा जाय खूब इंडस्ट्री येवपा सोदता पूण they go either in red category or they are polluting type. And large industries want to come. We are very, very specific. Tourism also is an industry. Come with tourism related activity. Come with developing Goa as a hub for medical tourism and bakiche tumche kida asa zala. Like we are the largest pharmaceutical hub. We are interacting with the people from other states. We start manufacturing equipment in the pharmaceutical sector, which will complement the pharmacy industry, which is there, the medicines what they make in Goa. It is not that nobody is coming. Eta munitle ata already I think employment also 50,000 mudle te. Some of the industries it is work in progress.
some of the industries after submitting proposal येईल ना. आम्ही प्रत्येक पार्टी IPB board मेळटा तेन्ना at least 5-6 proposal, 10 proposal, and now the interval of meeting is hardly 3 months. Within less than 2 months we meet every 2 months. Proposal नासली जाल्यार IPB कित्याक मेळपाचे? येदो व्हडलो क्वेश्चन ना. तूं प्रमोट करपाक ट्राय केलें, तुका यश लिमिटेड मेळ्ळें. बरें आहा. 28 कंपनी आयल्यो, तातूंत एक कंप्लीट जाली. एक कंप्लीट जाल्लो ती प्रोजेक्ट खंयचो? TCPL Packaging Industries. Speaker sir, are you aware that they have done illegal hill cutting in Kundai, for which they don't have permission, which I have, but they had permission in 2016. Now they have done illegal hill cutting, and they have said they have completed the agent. Are you aware that these companies which are coming under this industrial policy are doing illegal hill cutting in Kundai, Sudhin Davlikar's constituency? Are you aware of this? Tell me what action you are taking. Because now that he is bringing it to our notice, there is a different department looking after that. We will refer it for, we will conduct an inquiry and take action if necessary. That illegal he kide kela jala, including hill cutting. There is a different department looking after that. But since you have brought it to the notice of the August House, whatever action that is necessary, we will take. But action अशें जावपा जायना की हिल कटिंग करनासतना केले म्हणून सांगले आणि मागीर कंप्लेंट जातली. So I will inquire. Photograph. That is why I said I will inquire. Yes. Now that you have raised it in Speaker the sir, House. third supplementary. Speaker sir, एकदा एक टास्क फोर्स केलो मंत्र्यान आणि ताणें एक रिप्लाय दिली म्हाका 19/7/2022 तेन्नाचे मॉन्सून सेशनान. आनी ताणें म्हणलें की तो नटराजन चंद्रशेखरन, चेअरमॅन ऑफ टाटा सन्स, बोर्ड ऑफ टाटा सन्स, ताका आपूण मेळ्ळो म्हणून. आनी हो टास्क फोर्स आमी कॉन्स्टिट्यूट करतात म्हणून. स्पीकर सर, मिनिट्स मागली आमी. हो टास्क फोर्स जालो, तुमी हे नटराजन चंद्रशेखरान मेळून कितें यश मेळ्ळें काय? रोहन मेळ्ळो ते भशेन G20 कोणाक शेखाक मेळ्ळो, हाका मेळ्ळो आनी खंयचे कडेन कांय ना, तसलें बी काय म्हणून. हो टास्क फोर्स मेळ्ळो जाल्यार हे टास्क फोर्सान कितें केलें, कोण आयलो, कितें एग्जॅक्ट जालें, मातशें सांगा स्पीकर सर. उगीच टायमपास बी मेळ्ळो तसलें नाका. तसलें आमी खूब जाण मेळटात, CMाक सगळें मेळटा आसतलें जॉब, तशें नाका. रिजल्ट. Because sir, जे टास्क फोर्स ते मोडटा, माननीय मुखेलमंत्री आशिल्ले, हांवूय आशिल्लो, बाब चंद्रशेखर, चेअरमॅन ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, आमी तांकां मेळ्ळा तेन्नासून थ्रू गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स, थ्रू अस, CII, तेंचे कडेन इंटरॅक्शन चालू आसा. माननीय मुखेलमंत्री इज अबाउट टू फॉर्म द टास्क फोर्स टू इंटरॅक्ट विथ देम लिटरली ऑन अ मंथली बेसिस, so that they are interested in putting up and expanding more of their companies, and Tata is a renowned brand. We would welcome them. So we are एक minute. स्पीकर सर, अनाउन्स केले 19/7/22 जुलै 22 एक वर्ष लागता. ताका संवय जाला. मारून दी, मार आनी मार, बरोबर मार, चला. आनी मातशें मार. स्पीकर सर, आता तो म्हणटा न्ही, तो दिता भाशण. हांवें ताका कितें सांगलें, ताणें अनाउन्स केलें 19 जुलै 2022 की टास्क फोर्स जाता. आता तो म्हणटा चीफ मिनिस्टर इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग. एक वर्ष लागता टास्क फोर्स करपाक. 5 वर्सां हा बरें टर्म. प्रश्न काल सोंपतलो आनी मातशें बस. येस. स्पीकर सर 2 मिनटां उरला म्हणून ताका बस म्हणून सांगला. स्पीकर सर, हो टास्क फोर्स फॉर्म बेस्ट कमिटी काडली, टास्क फोर्स केले म्हणून जायना. होमवर्क जो आहा ताका हूंय फॉलोअप करपाक जाय. ते फॉलोअप आमचे व्यवस्थितपणे चालू आसा. And म्हाका दिसता less than a week that task force also will be there. Then next session you can ask what the task force has done. When you met Tata Group of Company, whether chairman or his officials, what is the interaction between the industries association, between the government and them? ते सगळे तुका डिटेलान दिवन हांव आनी इन्व्हेस्टमेंट हाडून दाखयता. मुद्दम तुमकां सांगपाक सोदता. Good luck to you. Let me. Good luck to you. I'll ask you a specific question. Specific question, Speaker sir. म्हाका उलोवपाकूच दिना मरे. Speaker sir, Tatas are very much interested in coming in Goa. In fact, some of their most sophisticated machines, nobody knows that is being done in Goa. And their presence is very much there. Some of it has come to the fore openly, some of it has not come. I cannot disclose that. He told me not to disclose. But confidentially, CMI and Maka Sangle, one of the most important machine is manufactured by Tata in a state like Goa. त्यांका खबर ना. स्पीकर सर, फक्त एकूच ऍड करता. टुरिझमच्या अंडर येवपी बाकीच्यो IP सगळे इंडस्ट्रीज येवपी अंडर दे आर टेक ITच्या अंडर येवपी दे आर टेकिंग द इंडस्ट्रियल पॉलिसीचो बेनिफिट. आन्सर कित्याक दिवंक ना तशें? दॅट इज ते हांगासर रजिस्टर्ड
जायना. स्पीकर सर पळय पळय They are not एक registering मिनिट स्पीकर सर हांव वता उत्तराचेर तुम्ही उत्तर उत्तर ते अशें आसतलें. दिलां हांवें तुका क्वेश्चन ताजेर विचारला पण सप्लिमेंटरी बाकीच्यो इंडस्ट्री हांगासर रजिस्टर करता तशें- बट दे आर टेकिंग द बेनिफिट्स स्पीकर. ना तशें जाल्यार एक स्पेसिफीक Yes. विचारता कितले अमाउंट इन्व्हेस्टमेंट आनी कितले जॉब्स क्रिएट सोपता प्रश्नकाल हांगा सोपता 0 श्री अलेक्स रेजिना स्पीकर लॉरेन्स सर क्वेश्चन आवर हाटल्या ती सांगलो आमगे ते मणिपुराचे हे 0 जाऊन येत का कॉलिंग अरे क्वेश्चन आवर हाटल्या सांगलो मग तुये आणि कॉलिंग अटेन्शन जाले आणि क्वेश्चन आवर हाटल्या सांगलो ती सांगोत मग आमकां मणिपुराचे हे प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशनाचे रेझोल्युशनाच्या टायमाचेर तुमचो टायम आसात रे हा कितें टायम आसात स्पीकर सर तुये आमकां एक अश्युरन्स दिला Yeah. यू अश्योर्ड अस दॅट आफ्टर क्वेश्चन आवर यू टेक हांव दिस सांगता, मॅटर तुजो रेझोल्युशनाच्या टायमाचेर तुझ्या रेझोल्युशन येतलें पळय आसा न्ही त्या वाचेर तुम्ही रीच करत 0 वर स्पीकर सर हे कितें ना 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 श्री अलेक्स रेजिनाल्ड स्पीकर सर हेजे अलेक्स रेजिनाल्ड स्पीकर सर श्री अलेक्स रेजिनाल्ड मेन्शन करा तूं हे करा मरे anxiety in the minds of the people of Goa. प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन जातलें पळय आसा न्ही त्या वाचे विशय करा न्ही रेझोल्युशन जावन अरे zero बसा होरा. न्ही Zero होरा. 0 वर श्री Because, अलेक्स रेजिनाल्ड Fear and anxiety in the minds of the people that old Goa farmant जी पोल्ट्री जी विकताय पोल्ट्री स्टॉक जी विकताय ती आतां बंद केल्या काय उणी जाली तिंगा कितें जाल्यार प्रॉब्लम जाला भायर गेल त्यो खंय आय हॅव हर्ड दॅट भायर गेले त्यो खंय तांदी दिनाय ताका लागून मुगे मागणें आहा Yes. की ह्यो कमी द फॉल्स मे बी यू नो दे शूड बी स्टार्टेड बॅक अगेन सेल एट द ओल्ड गोवा फार्म आनी ओल्ड गोवा फार्मान केलें जाल्यार लोकांकूय बऱ्या पडटली सो मुगे मागणें गव्हर्मेंटाक स्टार्ट दॅट सेल ऑफ द श्री विजय सरदेसाई Speaker sir, fear and anxiety in the minds of citizens of Fatorda regarding the unhygienic condition at the retail fish market and surrounding areas. I call upon the government to immediately take necessary steps immediately to restore the hygienic conditions at the market and surrounding areas. Speaker sir, I saw paper boy. SPDA blames Margaon municipality. दोनोय तुमचेच आमदार, दोनोय तुमचेच कडे आहा. एक अशें जालां की एक मार्केट जे दुबय स्टायल मार्केट हांवें केल्लें 2018 okay. त्याच काबार जाल्लें आहा. श्री म्हळ्यार वचूंक एल्टन डिकोस्टा. जायना अनहायजिनीक. श्री एल्टन डिकोस्टा. स्पीकर सर म्हाका एक अश्युरन्स जाय हाजेर. काय सर हांव चेक करपाक लायता. ओके श्री एल्टन डिकोस्टा Speakers of fear and anxiety in the minds of parents, teachers and students of Government High School, Fatorpa and Nuve Kola Primary School. The roof tiles from the water comes from the roof and causes problem to the students. I want to bring it to the notice of the Honorable Minister. स्पीकर सर खरं म्हणजे आम्ही रिपेअर करपाक सुरवात केल्या बट तरी उरला जाल्यार हांव तो चेक करपाक लायता. These two schools, Kerala, या फावटी घेता. file is with you. घेता हांव जाल्यार. And Ensa. दिता. श्री क्रूज सिल्वा Because of fear and anxiety in the minds of terminated multitasking staff on the contract basis at Goa University and their dependent families as they have been terminated after working for several years and now rendered jobless for more than 2 months, making them difficult to ensure livelihood. They have been working for several years at Goa University and it is next to impossible for them to get gainful employment at any other place and hence have requested Goa University to look at their issues sympathetically and recall them immediately. Government is requested to direct Goa University to recall this staff. Speaker sir, Benji Goa Vegas. University is an autonomous body so that we can't. बेंजी वेगस Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people of Dumote, Peda Varka and Uttardoshi, Peda Varka with regards to the footbridge over the Varka Creek which is severely damaged due to the heavy monsoon and on the verge of collapse, which will cause inconvenience and stop the fishermen, locals, tourists to access the Varka beach. Immediate actions needs to be taken to avoid the footbridge being washed off during the coming rains. Very emergency, Speaker sir. I think WIT Minister needs to help me out. Yes. Already Demuli, Ashkon banned Dalo Arno Sadya. Yes, Speaker sir, I will inquire into the matter. Immediate on priority. माननीय मुख्यमंत्री कागदपत्र म्हणा तुम्ही सर एक मिनिट माईक काल कॉलिंग अटेन्शन आशिल्लें आनी बाब विजय सरदेसायान खंयचो तरी राग काडपा खातीर काही कागदपत्र सभागृहांत दिले
ते कागदपत्र ताका कोणी दिले हांव नकळो. सर्वे नंबर 1 आशिल्ल्या कारणान हे सगळे जाले अशेंय जावं येता, ताजेरूय हांव कांय उलयना. पूण म्हाका सांगपाक वायट दिसता की कोणीय जर एक बरो भुरगो बिझनेस करता आनी तो जर मुखार सरता, ताजे पांय कशे ओडप हें करचे पेक्षा तो भुरगो कसो वयर सरतलो हाका हातभार लावप इम्पॉर्टंट आसता. ताजेरूय म्हणजे ताजे विशीं कांय म्हणणें ना. पूण जेन्ना काल हो विशय आयलो तेन्ना हांवें स्पश्ट सांगलें की म्हजो भुरगो तातूंत इनवॉल्व ना म्हणून. आनी हें सत्य आसा. कारण जो हावजींग बोर्डाचो प्लॉट एक्वायर केला त्या प्लॉटा लागून आनी एक 94,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आकार कन्स्ट्रक्शनाक दिल्या घेतल्या आनी तातूंत त्या जमनीत म्हज्या चल्यान प्लॉट घेतला. हावजींग बोर्डाच्या हातूंत ते प्लॉट ना. नंबर 2, हे सगळें जे पास केलां तेन्ना म्हजे म्हायती प्रमाणे विजय सरदेसायूच टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आशिल्लो. प्लॅन पास केले ते जो प्लॉट जे केले हांव दिता, सगळें दिता, हांव टेबलार मांडटा. तूं बस मागीर उलय मागीर उलय. कंप्लीट करू दे. लेट मी कंप्लीट प्लीज. हांवें तुका काल डिस्टर्ब करुना. तुवें विजिलन्स इन्क्वायरी मागली. आयका तरी कंप्लीट करपाक जाय. आयका, म्हजो तुजेर राग ना. सभागृहाक सारकी माहिती दिवपा खातीर आनी हांव 25 वर्सां ह्या सभागृहांत आसा, एका पक्षांत आसा, हो म्हाका अभिमान आसा. आनी त्या खातीर सत्य परिस्थिती कितें हें हांव आज हांगा दिता. तुका कितें जाय तें मागीर उलयता. सवादी मातशें हो प्लॅन हांव टेबलार दिता, जातूंत हांवें बरयलां आकार कन्स्ट्रक्शन एरिया खंयची आनी हावजींग बोर्डाची एरिया खंयची आनी डिस्प्युटेड एरिया खंयची ह्या प्लॅनार दिल्ली आसा. तो प्लॅन हांव ले करता ऑन द टेबल ऑफ द हावस. दुसरी गोश्ट, जे प्लॉट केल्या ती डिस्प्युटेड एरिया आकारान केल्ले प्लॉटाची एरिया दिल्या तातूंत म्हज्या चल्यान प्लॉट घेतिल्ले आसा आनी तेय बी 2019 घेतल्या. आनी तुवें जो प्लॅन पास केला तो हो आकार कन्स्ट्रक्शनाचो 2019 आनी म्हज्या चल्यान जे प्लॉट घेतल्या ते प्लॉट आरिनिविया बिल्डकॉन प्रायवेट लिमिटेड कडच्यान घेतल्या. हांव इतलेंच म्हणना की शहानिशा करून हाजे फुडें सभागृहांत उलोवचें अशें म्हाका दिसता. कारण हातूंतल्यान नाकाशिल्ले प्रश्न निर्माण जातात. तुजो राग म्हजेर वेगळो आशिल्लो, त्या रागाक लागून हांव म्हज्या मेंबराचेर तुवें आघात केलो त्या आनी हांवूय मातसो बेचैन जालो आनी त्या खातीर हांव धांवत मुख्यमंत्र्या कडेन गेलो आनी तुमकां नेम करपाक लायलो. त्या बद्दल म्हज्या मनाक, कारण अशी एक गजाल पयलीं घडिल्ली मगो पक्ष आनी काँग्रेस हातूंत आनी तेन्ना विजीन फालेरान असोच आघात हाजेर केल्लो आमच्या डॉक्टर काशिनाथ जल्म्या कडेन. तुमकां खबर आसतलें, तूं तेन्ना कॉलेजी आशिल्लो. आनी अश्यो गोश्टी सभागृहांत जावच्यो न्हय. म्हज्या 25 वर्साच्या हातूंत अश्यो गोश्टी जावना आनी हांवें रोखडेंच युरिया रेमावाक बाब आमचो ऑपोजिशन लिडर आसा ताका सांगलां की 25 वर्सांत हांवें असलें पळोवना म्हणून की खंयच्याय आमदारा वचून घेराव घालून ताका हें करप अशें खंयच जावना. तें म्हाका दिसलें, वायट दिसलें म्हणून हांवें तें केलें. त्या बद्दल तुका दुख्ख जाता जाल्यार ताकाय दिलगिरी व्यक्त करता. तो विशय ना. पूण 25 वर्सांचे एका पक्षांत रावन जो मनीस राजकारण करता, समाजकारण करता, ताजेर कितें उलयता आसतना विचार करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तुजे विचार तुवें मांडचे. येस. सुदीन ढवळीकाराचे चल्यान धंदो करचो न्ही अशें म्हणून म्हाका केन्नाच दिसना. आनी म्हज्या वेळार जर सुदीन ढवळीकाराचे चल्यान कितें म्हजे कडच्यान क्लियर करून घेतलां जाल्यार म्हाका 100% गॅरंटी आहा की म्हजें एक्सपेक्टेशन कांयच नाशिल्लें आनी ताजें बरें जावचें अशेंच हांवें चिंतलां आसतलें. हें एक जालें. स्पिकर सर, काल जेन्ना कॉलिंग एटेन्शन आयलें तेन्ना हें कॉलिंग एटेन्शनाचें हें सगळें ऑनलायन मेळटा. तो 146/19
हो जो मेळटा ताणें म्हणलें कितें की लास्टाक की ते कंपनी कडच्यान आपल्यान घेतलें सर्वे नंबर तो आसा तुमी एक चिंतात स्पिकर सर हांव एक आमदार हांगा हांव आदवोगाद न्ही हांव दुसरे पार्टीचो आदवोगाद न्ही हांव एक आमदार जो ऑफ हँड पळयता वाचतकर कितें दिसता 146 दिसता मंत्री आन्सर करता चल्याचें नांव आहा कितें निश्कर्श काडपाचो हें एक जालें राग म्हाका आशिल्लो ताजो फट न्ही हांव खरें ते खरें उलोवपी म्हाका राग आशिल्लो ताका लागत ना मणिपुराक तुका कितें आहा तुजी कोण सोयरीगत आहा थंय कुकीच्या अगेन्स्ट तुका लागना तें एक जालें तें दुसरें स्पिकर सर राग येवप म्हणटा मनशाक राग येवंकूच जाय राग येता मोग आसता सगळें आसता म्हणून मनीस तो ना देव जावपाचो आनी देव काय म्हजे कडेन उलयना पूण एक आहा स्पिकर सर हांव जें कितें उलयतां तें हांवें बी हे फॅक्ट्स घेतल्या आनी हाजेर म्हाका ताचें नांव दिसलें आनी हें कॉलिंग एटेन्शन 2दा पोस्टपोन जालें म्हणटकर म्हाका मातशी एक उत्सुकता आयली की बाबा कित्याक कॉलिंग एटेन्शन पोस्टपोन जाता आनी आलीस सिकर सुदिनाक क्वेश्चन विचारता आलीस सिकर म्हणटा बरो फ्रेंड ताचो हांवें म्हणलें हें आनी कितें बाबा मागीर म्हाका एक कळ्ळें स्पिकर सर ताणें सांगलें तो 25 वर्सां ह्या सभाघराचो सदस्य आहा हांव कितें 10-12 वर्सां आसतलो पूण 10-12 वर्सान असलें कॉलिंग एटेन्शन हांवें केन्नाच पळोवंक ना हें येदे मॅच फिक्सिंग जावंक शकता हें म्हाका पयलेंच दिसलें म्हणून हांवें स्पिकर सर तुमचें एटेन्शन घेतलें म्हाका ताजेर कसलोच राग ना ताणें धंदो बरो करचो आनी ताजें बरें जावचें माननीय मुख्यमंत्री Speaker sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Calling attention, Sri Premen Chet. Speaker sir, there is fear and anxiety in the minds of people of Mayam on account of lack of street lights. People have to walk in the dark at nights, thereby leading to accident. Also, frequent low voltage affects functions, festivals and shops and public utilities like hospitals. The steps the government to rectify the problems. Speaker sir, आमच्या मतदारसंघातल्या काही पंचायती एरियेन जी जागा चडशी फॉरेस्ट एरिया कशी जाता स्पेशली वन मावळिंगा कुडचिऱ्या हो भाग जो आसा तो अंडर डार्क आहा म्हणजे रस्त्याक स्ट्रीट लायटी ना म्हणून एक रिप्लाय करू दी एक मिनिट कोण मंत्री पावर मंत्री वाचू येस सुरुवात करा पहिलो पॅराग्राफ आतां लास्ट Saudhe Mashay, there should not be any undue apprehension in the minds of the people due to non-functioning of street lights. Even though some street lights are currently non-functional, it may please be noted that most of such street lights have become non-operational only during the current spate of monsoon fury. माननीय मंत्री म्हाका कंटेंट खूब आसा म्हणूनच कंटेंट खूब आसा आणि सगळ्यांक हे पावला सो तुम्ही क्वेश्चन विचारा तांचे आन्सर हांव मेळटा आनी एक म्हणजे डिस्कशन करचें न्हय कोणाक जर क्वेश्चन स्पेसिफीक विचारपाचें आसा तिनूच क्वेश्चन विचारा येस कोण उलोवपाचें माननीय सदस्य स्पिकर सर म्हाका मान्य मंत्र्यांच्या निदर्शनाक एकूच गोश्ट हाडपाक सोदता सर की जी भाग अंडर डार्क आसा म्हणजे काही जाग्याचेर स्ट्रीट लायट प्रोवायड केल्ले ना ह्यो प्रोवायड करच्यो आनी जे ट्रान्सफॉर्मर्स ओल्ड जाल्ले आसा आनी खूब लो कॅपेसिटीचे ट्रान्सफॉर्मर्स आहा ते अपग्रेड करपाक लागून हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करता थँक्यू माननीय मंत्री मातशें जवळ जवळ 10 इलेक्ट्रिसिटीची म्हणजे स्ट्रीट लायटीची कामां आमी तुमची घेता 10 प्रत्येक पंचायत वायज त्यानंतर तुमचे कन्वर्शन ऑफ ST लायन आसा आनी ST लायन LT लायन आसा तातूंत 2 गोश्टी जातल्यो एक जो पळय लो वोल्टेज जाता तें तुमचें सारकें जातलें आनी दुसरें जे फ्लक्च्युएशन जाता तेंय कंट्रोल जातलें ते तुमकां एस्टिमेट ते दिल्या ते एस्टिमेट तुमकां जे दिल्या ते जवळ जवळ कन्वर्शन ऑफ 11 kV ओवरहेड एज वेल एज LT लायन्स ऑन शिरगांव 10 कोटीचे ते काम चालू आसा कन्वर्शन ऑफ पोर्शन ऑफ 11 kV ओवरहेड नारवा एंड मये 12.5 कोटीचे टेंडरिंग प्रोसेस चालू आसा आनी कन्वर्शन ऑफ 11 kV ओवरहेड कारापूर फिडर टू अंडरग्राउंड साखळी टेंडरिंग प्रोसेस 19 कोटीचें काम चालू आसा हे तिनूय कामां तशी जाली
की तुमचे जे पळय वोल्टेज फ्लक्च्युएशन जाता ते कमी जातले आणि दुसरी ती जी धा कामां आसा ती प्रत्येक पंचायती आसा तुमकां जाय जाल्यार डिटेल तुमकां हें हांव तुमचे कडेन दिता ही फायलूच. बिकॉज एकूच स्पेसिफीक क्वेश्चन आसा. आमच्या कारापूर सरवणी ह्या पंचायतीन एक फणसवाडी म्हणून एक गांव आसा आनी त्या वाड्याचेर घरा लोकांनी सनदशीत मार्गान घरां बांदलेलीं आसा. पण आयज त्या घरांक खंय तरी स्ट्रीट लायट जी वचपाक जाय ती स्ट्रीट लायट वचपाक लागून एकूच मनीस ती आडयता. आमकां ऑर्डर दिवन सुद्दां हें काम जायना. हेजेर म्हाका मातशें स्पीकर सर मंत्र्यान उत्तर दिवचें. ती मातशें म्हाका ही आजूच गोश्ट कळ्ळ्या. आय वील call all the engineers and I will see how it is to be done. लक्षाची सूचना श्री गणेश गांवकर. एक मिनिट जस्ट एक मिनिट बरं गणेश भाऊ एक मिनिट. या सर स्ट्रीट लायटीचेर उलयता आसतना हेचा आम फोन येताय जायते स्ट्रीट लायट गेल्या स्ट्रीट लायट जाल्या हेचान कितें जालां पावस पडला आनी मातशे त्रास जाला. थोडे दीस इट इज अ गॅप इन बिटवीन एक पाटी थोडे दीस पावस पडटा आनी स्ट्रीट लायट येता. I understand, we understand there is थोडे दीस यें जाता बट लोकांक कितें लोकां जाय फास्ट जाता. लोकां आज गेली लायट हाल सकाळ जायी. मुगे फकत मागणी कितें आहा आतां फेस्टिवल येता फेस्टिवला लायट आहाय त्यो दोज एरियाज नाव गणेश चतुर्थी विल कम ओ सम फेस्टिवल कम दॅट एरियाज टार्गेट कोराय त्यो एरियाज पयलीं दियाय कित्याक हांव पावसान स्ट्रीट लायट आनी मागीर वन्स इट इज सप्टेंबर ऑक्टोबर जालो काय ना अप टू डिसेंबर अप टू मार्च लायट वचनाय त्यो आतां पावसाची बी वयताय. ताका लागून एक टार्गेट जी एरिया आमकां फेस्टिवल आहा ती एरिया पयलीं कोरया खंयची एरिया जावन ती आनी बाकीच्यो फिनिश इट एट द फर्स्ट ट्रेन आतां ते फर्स्ट लास्ट ट्रेन काबार जाता कंप्लीट कोरया. हेंच फकत मागणें स्पीकर सर. श्री गणेश गांवकर. Speaker sir, to call the attention of the Chief Minister and Minister for Mines and Geology second call rendition. Yeah. Sorry. Second सांगला मी second call rendition. श्री गणेश गांवकर calling. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people, public over non-enforcing of the direction of fencing of illegal quarries, resulting in deaths by drowning repeatedly. The owners or operators of such a quarries should be held liable by the authorities. The steps the government will take in this matter. Speaker sir, there are 74 quarry leases granted by the Director of Mines and Geology, of which 60 are basalt, 12 are laterites, 1 dolomite and 1 bentonite. As per the lease condition, the leaseholders has to barricade the lease boundary by way of fencing. In this regard, a circular dated 13/6/23 has been issued to all the leaseholders so as to furnish compliances to the said condition of the lease deed. Copy is enclosed. Some quarry owners have been compliances report with photograph. All these leases will be inspected by directorate and if there is any non-compliances, the lease will be suspended. With regards to illegal quarries, the government has constituted a flying squad by the order dated 29/8/22 under Mamledar of respective taluka to monitor and to take action against such illegalities. Copy is enclosed. The flying squad in the different talukas have found many illegal quarries operating wherein the machineries have been seized and FIR have been filed. It is proposed to instruct all the Mamledars to make an inventory of all the illegal abandoned quarries and landowners will be held responsible for barricading such abandoned quarries and put signboard and cautioning the public. Speaker sir, ह्या चिऱ्याच्या खणीक उदक भरलेल्या पावसा लागून आनी काल धारबांदोड्या एक बायल बुडोवन मेल्या चिऱ्याच्या खणीक. म्हाका जाणून घेवपा जाय सरकारा कडच्यान
की हे सगळे सर्क्युलर काढल्या, नोटिफिकेशन काढल्या, सगळे करस्पॉन्डन्स केला, ते फॉलो जाता काय कितें? आनी जेन्ना अशा खणीन लोक जेन्ना मरता बुडोवन तेन्ना ताका फेन्स बीन्स केला काय कितें तें पळोवन तेजी वेळोवेळ इन्स्पेक्शन जाता आनी अशें जालें जाल्यार ते जे कोण ओनर जावं जे कोण पळय खणीचे मालक आसा तेंचेर कारवाई जाता काय कितें? स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान जे रिप्लाय दिल्या तातूंत ताणें लिस्ट दिला. ताजे पयलीं हांवें एक 19 जुलय 2023 WRD डिपार्टमेंटाक एक क्वेश्चन विचारलेलो की अबेंडन्ड क्वरीजाचें लिस्ट तुमचे कडेन आसा काय म्हणून. तांणी ना म्हणून सांगलें स्पीकर सर. पुणून त्याच हाजेर एक एनेक्शर बी आशिल्लो. त्या एनेक्शर बियान तांणी म्हणलें की 51 क्वरीज आसात आनी तातूंत 3 आसात नाकेरी बेतूल. स्पीकर सर, हें हांव नाकेरी कित्याक हाडटा? कित्याक पयर हांव उलयतना एक रेफरन्स केल्लें की एक बायल हुंवारान गेली आनी ती बुडून मेली म्हूण थंय. सो स्पीकर सर, दॅट इज वाय आय एम स्पेसिफिकली मेकिंग रेफरन्स टू दीस. सो अशें दिसता स्पीकर सर की हांगा 4 डिपार्टमेंट, मायन्स, वॉटर रिसोर्स, पंचायत आनी रेव्हेन्यू, हे 4 डिपार्टमेंटांक हें दुयेंस वखद दिवपाक गरज पडटली. स्पीकर सर, आतां कितें करूंक शकता? पंचायत आनी रेव्हेन्यू आयडेंटिफाय करूंक शकता. कलेक्टर ओ कोण मामलेदार ताणें विथ मायन्स एंड WRD ताणें एक कमिटी करूंक जाय. आनी म्हाका दिसता वन्स कमिटी केली जाल्यार जे क्वॉरीनी उदक भरता पावसान तांकां फेन्स करून वॉटर कन्जर्वेशन, वॉटर हार्वेस्टिंग तेंय बी तुमी जर चिंतता जाल्यार तेंय करूंक जाय. आनी इल्लिगल क्वॉरिंगाचेर हे कमिटीन कोर्स ऑफ एक्शन आनी रिकवरी ऑफ रॉयल्टी हें हाजे आनी पेनल्टी हाजेर तुमी चिंतूंक जाय. म्हाका दिसता स्पीकर सर, ही कमिटी अशी केली जाल्यारूच यू वील बी एबल टू कॅप द ड्राय पिट्स एज वेल एज कम टू अ सोल्युशन फॉर दीस ड्रावनिंग डेथ्स. श्री बेंजी वेगस. Alex Lawrence. Alex. Speaker sir, आम्ही हो इश्यू पळय हा जायत पाटी रेस केला रिगार्डिंग क्लोजिंग ऑफ मायन्स. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट दीस मायन्स हॅव बीन क्लोज. हांवें जायत पाटी लेटर पासून कॉरीज सॉरी जायत पाटी रेस केला. कितें जाता हिंगा आनी एक प्रॉब्लेम जाता, गोरू मातसो वयतात. इट इज दे डोंट नो हाव मच वॉटर इज देर. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एटलीस्ट जे एक्सिडंट जाले, जे थिंग कितें जालें जाला, एक्सिडंट जाला, आयडेंटिफाय करून आय रिटर्न टू द कलेक्टर to identify all these type of places where accidents have taken place. At least on the first phase, fence that part first. Or you don't have to fence. Take the old matiye yang kadli, matiye jo the trench gatli, oldie short gun, that side in. That is enough. So at least people don't go, the cattle don't go. So I would request the minister to just look after this and pay attention so that accidents are not repeated. Shankar Babankar. मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA श्री गणेश गांवकर यांच्यानी जो कॉरीचो जो विषय काढला, म्हणजे बरेच जण चिरे काडटात आणि अशा पद्दतीत सगळ्यो खणी ओपन दवरता. त्यांनी कालचो जो विषय म्हटला तो आता सुसायड काय एक्सिडेंटल वो व्हेरीफाय करता. स्पीकर सर, 2 तरेन आसा. त्यांनी सांगले त्या प्रमाणे एक तर भुरगे थंय पेंवंक वयता बीन आनी बुडटा हो एक प्रकार आसा. थोडे जाण त्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे गोरवां जनावरां वेगवेगळी ती खणीन पडटात त्या, तो दुसरो प्रकार. आणि तिसरो जो आसा पळय न्ही, कोण वचून मुद्दामून सुसायड करता. स्पीकर सर, एक गजाल आसा की आमी जे एक्सिडेंटल डेथ अशा पद्दतीच्यो जाता त्यो अवॉयड करपा खातीर खरें आमी दोनूय सर्क्युलरां काडलेली. त्यांनी फेन्स करचे. फेन्सींग 2 तरेन, एक तर कंप्लिटली तार मारची, ना जाल्यार त्यांनी म्हणटा त्या प्रमाणे ताका परत एकदा थंयसर माती जी आसा ती खणीच्या भोवती करून दवरची. स्पीकर सर, जितक्यो लिगली काडटात पळय न्ही, या लिगली काडटा तांकां आमी सगळ्यांक कंडिशन 100% घातला आनी ते करपाकूय लायता. बट स्पीकर सर, कारण खूब कडेन इल्लिगल काडप हो प्रकार सुरवात आसता आनी इल्लिगल काडटा त्या प्रमाणे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट, पंचायत ह्या सगळ्यांची आमी पयलीं एक्चुअली फ्लायींग स्क्वॉड आमचो मामलेदाराच्या अंडर आसा. मामलेदाराक तलाटी रिपोर्ट दिलो काय त्यांनी डायरेक्टली वचून तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. पण एक एकदा स्पीकर सर, म्हणजे तलाटी मामलेदाराच्या लक्षांत हाडून दिना आनी अशा पद्दतीच्यो इल्लिगल क्वॉरीज त्यो एकदा चालू उरता आनी पावसान हो विशय येता. बट स्पीकर सर, आमी म्हणटा तशा 4य डिपार्टमेंटांक एकत्र घेवन आमी इन्स्पेक्ट करपाक लायता कितल्या जाग्यांचेर क्वॉरीज आसा
आनी त्यो सगळ्यो एक तर त्यो वॉटर हार्वेस्टिंगा खातीर डेफिनेटली आमी तेजो यूज करता. मायन्स डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी बरयला की इन फ्युचर वी आर युजींग एज अ वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणून आनी ताजो फुडें आमी उपयोग करता. ताका आतां आमी फेन्स जर आतां लोकल ती जमीन कोणाची ताका फायन करून त्यो निदान फेन्सिंग करपाक लायता जाता तितके बेगीन ही कमिटी फॉर्म करता आनी जो नाका त्यो मागीर क्लोजरचो विशय जो आहा तो आमी क्लोजर त्या पद्दतीन विचार करपाक शकता. म्हाका खाजगी दिसता ठराव डिटेलान इन्क्वायरी खाजगी ठराव श्री रुद्र फर्नांडीस. बिकॉज सर आतां तुवें आमकां आमी जो इश्यू मांडलेलो तुवें सांगलेलो जो मणिपुराचो इश्यू बसून घ्या म्हणजे रुलींग दिता. अरे म्हाका उलोवन दी मरे स्पीकर सर तूं उलोवपा पासून दिना एक आमकां उलोवन दी न्हू आतां स्पीकर सर एज पर रूल कंटेंट म्हाका खबर आसा म्हणून हांव म्हजें रुलींग पयलीं दिता त्यानंतर तुजें ना एक कितें स्पीकर सर एज पर रूल 115 नाव 115 टुडे देर इज अ रेजोल्यूशन ते 5th बाब प्रवीण आर्लेकर आलो आणि स्पीकर सर हे रेजोल्यूशन इट इज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड अबाउट हेरिटेज बट स्टील यू हॅव टेकन दॅट एक मिनिट म्हजें हांवें कितें केलां तें ताजें एक्शन घेतलें तें आतां आमगे हे बॅलट पोझिशन आल्लो पयलीं आयकून घे तेन्ना तुजो स्टेटमेंट. The Honorable High Court of Manipur and Supreme Court of India is hearing all the aspects. Because sir, तो नाका आमका private members resolution admit केला वो केलना हे चलना. Because sir ना आमका discussion जाय आमका discussion जाय म्हजें आयकून घे पयलीं ना म्हजें आयकून घे पयलीं म्हजें रुलींग आयकून घे. आमका हे जे डिस्कशन जाय एक म्हजें रुलींग हांवें कितें दिलां तें पयलीं आयकून घेत. नाही म्हजें रुलींग पयलीं आयकून घेयात. म्हजें रुलींग पयलीं आयकून घेयात. हांव सांगता पळय 21 जुलय ह्या दिसाक श्री क्रूज सिल्वा हांणी जें एज पर बॅलेट ऑफ मांडे ताजें ठराव जो आसा न्हय तो पयले बॅलेटाचेर आशिल्लो. त्या नंतर आमी लक्षांत आयलें की हो विशय जो आसा न्ही अत्यंत सेन्सिटीव म्हळ्यार मणिपूरचो विशय ज्या आयकून घ्या पयलीं आयका संवेदनशील विशय म्हजें आयकून घ्या. ह्या विशया संदर्भात राज्य सरकार जी आसा ती आपले भशेन कारवाय करताच. ताज्याय पेक्षा जे आसा सद्याक म्हत्वाचो विशय म्हणटा तो देशाचे जे होम डिपार्टमेंट आसा न्ही ह्या विशयाचेर तांणी कारवाय सुरू केल्ली आसा. त्यामुळे हो ठराव आमी हांगा घेनात आनी हो ठराव जो आसा कितें घेवपाचो आसा तें हांव थारायतलो आनी हो ठराव जो आसा न्ही हांवें डिजलाव केला भायर उडयला. येस डिजलाव केला. येस तुम्ही जाग्यार वचून बसात. तुम्ही तुमच्या जाग्यार वचून बसात. तुम्ही हांव रिक्वेस्ट करता हांव माननीय सदस्यांक सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तुम्ही तुमच्या जाग्यार वचून बसात. हांव सगळ्या सदस्यांक सांगता तुम्ही तुमच्या जाग्यार वचून बसात. नो हांवें सांगा डिजलाव केला. ज्या विशयाची संवेदना सभामुख देशवर आसा पण जो विषय करता तो नाका जाल्ले स्टेटमेंट करता. मणिपुरान जाला ते गोंयान जावपाक शकता म्हणजे हे कितें नाका जाल्ले म्हणजे गोंयाक या विशया संदर्भात हांवें म्हजें रुलींग दिल्लें आसा. तुम्ही माननीय सदस्यांक हांव रिक्वेस्ट करता तुम्ही तुमच्या जाग्यार वचून बसात. तुम्ही त्यांच्या जाग्यार वचून बसात. हांवें ज्या विशया संदर्भात येस ज्या विशया संदर्भात आसा न्ही तुम्ही जाग्यार वचून बसात. तुम्ही तुमच्या जाग्यार वचून बसात. Nagaland 80% of the Christian population. सीएम स्टेटमेंट करा. No opposition MLA is left in the assembly. All are working in hand with the central government for the peace, security, CM statement करता ऐकून घ्या. Honorable Speaker must not allow this August House and to be the high act of the chief publicity of the stunt. The people of Goa in the support of the Manipur and wish them for the unity, peace and prosperity. CM statement करतात ऐकून घ्या. CM statement करता ऐकून. मणिपुराच्या बाबतीत आम्ही स्टेटमेंट ऑलरेडी केला. मणिपुरातलो विषय सुप्रीम कोर्टात आसा. मणिपुरातलो विषय जो आसा हो हँडल करता म्हाका दिसता ऑपोजिशन आमदारांनी नाहक पब्लिसिटी खातीर हो परत एकदा स्टँड घेवचो न्ही. सभागृहाच्या पहिल्या सत्राचं कामकाज सोंपता. हांव 2:30 पर्यंत स्थगीत करता. आज म्हाका दिसता प्रायव्हेट मेंबर डे इम्पॉर्टंट बिझनेस आसा. आज इम्पॉर्टंट बिझनेस आसा.
नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केपीएमजी कन्सल्टंट कंपनी कडल्यान चुकीचो अहवाल. विजय म्हणटा ब्लॅकलिस्ट करात. केपीएमजीक 7 कोटी कित्याक फारीक केले, युरीचो प्रश्न. राज्यांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर हॉटेलां. सरकार अशा हॉटेलांचेर करतले कारवाय. वीज आनी उदकाची जोडणी काडटले, मंत्र्याची शिटकावणी.